मुख्यमंत्री सांगू तांकां बोट Speaker दिच sir. टुरिस्टा व्हरपा बोट दिच मू बोट जाय तांकां बोटो Speaker sir, under Rule 49(2), I would like to seek the postponement of the star LAQ number 16C to the next session. पोस्टपोनमेंट बरे आहा Speaker sir, of the Transport Minister, चीफ under Rule मिनिस्टरान स्टेटमेंट करू जायो 49(2), I would like to postponement of unstar LAQ number 161 to the next session. पहिली note कर. बरे बरे अरे हे पयलीं चोय Speaker sir, ते टोल दिवपा रेडी आहाय तेमी सांगला मातशे टुरिस्टा व्हरपाक बोट यो दिची जेटस्की बी दिची आमचे पाड्डेच्या गांवांत एकल्या पेशंटाक हाडायले Disaster management is taking care. What disaster management? Disaster management authority itself is disaster. Disaster management itself is disaster authority. Sir, 1200 crore मुळे 12,200 of crores of public money or मुख्यमंत्री सुविधा पॅसिफिक 1,200 crore पैसे मोडले ते उदकांत गेले 1,200 crore फोन कर कलेक्टराक फोन कर साउथ गोवा कलेक्टराक कलेक्टर नॉर्थाक आम्ही फोन माला 1200 crore मोडले रस्त्याचो बोट काडे बोटो जनगा शेट्टे यांकी चलना हेच IIT धाडा यांका सगळे मंत्री IIT धाडा सेंटर बिचोली यस थर्ड क्वेश्चन 1C Yes. Speaker साहेब circulate. स्पीकर सर हांव मंत्र्यान दिला त्या उत्तरान गेल्लो आसा सगळ्यात पयलीं हांव सांगता आमचे बिचोली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ताका 10 सब सेंटर आसा एक RMD आसा आनी 11 विलेजीस आसा हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टोटल अराउंड 44,000 लोकांक कॅटर करता मंत्र्यान पयल्याच प्रश्नान म्हाका उत्तर दिला की हांव विचारलेले स्टाफ एडिक्वेट आसा काय ना खंयचे हॉस्पिटल चलयतले जाल्यार ताका मेन म्हणटा ते नर्सीस जाय डॉक्टर्स जाय आनी अदर पॅरामेडिकल स्टाफ जाय सो म्हाका मंत्र्यान सांगला कितें की स्टाफ एड्युकेट आसा हांव इतलेंच सांगता मंत्र्याक तुमचे जे नर्सीस आसात तेची टोटल स्ट्रेंथ 12 आसा आनी हे तुमीच एकदा 2012 क्वेश्चन विचारलेले आनी तेन्नाच्या त्या हेल्थ मिनिस्टरान तुमकां उत्तर दिल्लें की टोटल स्ट्रेंथ 12 आसा म्हजे कडेन आसा पण सध्या जर पळयशीत आज सकाळी सुद्धा जर थिंगा जर टोटल स्ट्रेंथ आसा जाल्यार ती फक्त 9 आसा आनी अनफॉर्च्युनेटली म्हयनोभर पयलीं जेन्ना हांव एकदा विजिटाक गेल्लो लोकांनी कंप्लेन केल्ली जाल्यार फक्त 6 सिस्टरी आसले हाचेर मातशें म्हाका एक्सप्लेनेशन मंत्र्यान दिवपाचें स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबरान जे कितें विचारलां ते हॉस्पिटलाचे पूर्णपणे म्हाका खबर आहा कित्याक हांवेनूच सुरवात केल्ली ते हॉस्पिटल बांदपाक त्या हॉस्पिटलान आमी जे उत्तर दिलां तरी बी आयजचे दिसा जे कितें लोड जो वाडला आनी जे कितें ऑनरेबल मेंबर जे म्हणटा की एडिशनल स्टाफ आनी स्टाफींग जे करपाची गरज आहा आमी पयलींच हांवें सांगलां की मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून हे सगळे जे गोश्टी रिवायज करपाक जाय म्हाका दिसता सेशन जाले उपरांत आमी बसतले आतांच आमी 2023 30/10/2023 आमी परत एकदा प्रपोजल फॉर एडिशनल पोस्ट टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आयजचे जर तुमी पळयल्यार उत्तर जे आसा आनी आयजचे जे नॉर्म्स जे आहा आनी आयजचो जो लोड जो वाडला आयज उत्तर जे दिलां ते आमी आयज जे तो आमचो स्टँडर्ड हे आसता बेस्ड ऑन एक्झॅक्टली वॉट इज द सिच्युएशन कशें कितें आसता ह्या इतले पेशंटाक इतलें पण कितें आहा थंय परिस्थिती बदलल्या आनी मय मतदारसंघाचे बी खुबशे लोक थंय येताय 4,000 म्हटले 4,000 वचून तेपेक्षा मायज लोकांक ते केटर करता ते हॉस्पिटल आनी ह्यो सगळे गोश्टी आमी जे धाडल्या आमी परत एक 44,000 मेन म्हणजे हे सगळे गोश्टी आमकां परत एकदा रिव्यू करून आयजची परिस्थिती कितें आहा आयजचे जे कितें लोड जो वाडला ते हॉस्पिटल त्या आदाराचेर आमकां ते पोस्ट थंय भरपाची गरज आहा उत्तर हांवें जर दिला तरी बी देर इज नो शॉर्टेज पूण आमकां वेगळे तरेन पळोवन आमकां एडिशनली पोस्ट करपाक जाय आनी ते तुमी जे सांगलां ते हांवें सांगल्या प्रमाणे ते रिव्यू आमकां करचेच पडटले आनी सँक्शन स्ट्रेंथ नॉन ते घेवन बसपाचें ना ते वेगळे तरेन पळोवन ते आमकां फुडें वयचें पडटलें स्पीकर सर आज जर डेली OPD ऑन एन एवरेज 200 ते 250 आसता आणि तुमचो स्ट्रेंथ म्हणटा तो 12 आसा तुम्ही रिव्यू करतुसुनी स्ट्रेंथ वाडोवं जाय पण ते 12चे 12 तरी सिस्टर दिया नाजाल्यार कितें जाता सर जो पेशंट सकाळी इमर्जन्सी ड्रेसिंगाक येता एक सिस्टर आसता शी मॅनेजीस ड्रेसिंग कॅज्युअलिटी आणि OPD सो ती सिस्टर कितें जातली ती कॅज्युअलिटीज मॅनेज करतली आनी जो ड्रेसिंगाक 10 पेशंट येता किंवा 9 तर ताका एकाक पळयलो आतां 12 पळयलो प्लस तिका OPD पळोवपाक जाय सो हे सिस्टर्स जे आसा ते तुम्ही वाडोवपाची खूब गरज आसा तुम्ही रिव्यू करता
तातूंत तुमी हे वाड्याच म्हणजे हांव तुमकां दुसरें सांगता सर. दुसरें हे जे आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान आसा ECG टेक्निशियन, लॅब टेक्निशियन आनी एक्सरे टेक्निशियन, हांव पयलीं एकदां इशू रेज केल्लो. हे फक्त मॉर्निंग 9 ते सांजचे 4:30 पर्यंत आसता. सॅटर्डे हाफ डे आसता, सॅटर्डे सांजचे संडे नासता. कन्सिडरींग इतले पॉप्युलेशन कॅटर करता 44,000, सो इतले जेन्ना पॉप्युलेशन कॅटर करता कोण तरी इनवेरेबली इमर्जन्सीक रातचो एक्सरे घेतलो किंवा ECG घेतलो किंवा लॅबा घेतलो. आता ह्या जर बारीक बारीक गोष्टी खातीर जर पेशंटाक आजिलोन किंवा GMCन वचचें पडलें जाल्यार मागीर आमी सगळे ब्लेम करता GMCचे लोड वाडटा, आजिलोचो लोड. म्हजो रिक्वेस्ट आसा ते जे ECG टेक्निशियन किंवा एक्सरे टेक्निशियन किंवा लॅब टेक्निशियन ही सर्वीस तुम्ही 24/7 आमच्या बिचोलीच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक दिवपाचे. हाचेर तुमचें कितें आसा तें मत तुमी सांगात. आणि तुमकां दिसता दिवपाची काय ना ते पयलीं सांगात. म्हणजे इतक्या लोकांक 44,000 पॉप्युलेशन. सर ऑनरेबल मेंबर हॅज रेज्ड अ व्हेरी वॅलीड थिंग. तुम्ही जे सांगता ते सारकें आहा. तुमी बी डॉक्टर आहात, तुमचें बी हॉस्पिटल तुमी चलयतात 24/7. तुमकां ह्यो सगळे फेसिलिटी दिवपाची गरज आहा. आयज PHC CHC आमी ज्या तरेन आमच्या सरकारान जे केल्लें आसा, परत सांगता की आमी जेन्ना जेन्ना चर्चा करता आमी वेगळ्या तरेन आमी HLL म्हणून एक कंपनी जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची कंपनी आहा तेंचो एक प्रपोजल पयलीं घातलेलो. आयज ते HLL फुडें वचूंक सोदिना. आमी कित्याक म्हणजे आमकां लॅब टेक्निशियन, रेडिओलॉजिस्ट आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जे जाता, कसलेय घटना घडल्यार ताबडतोब थंयच्या थंय ते गोश्टी जावंक जाय. देवर कमिंग अप विथ अ कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल एज टू टेक एन हब अँड स्पोक मॉडल जे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी पेरिफेरियल हॉस्पिटल स्पीकर सर ते म्हणजे खंयच शॉर्टेज जर आमकां पडची ना. जे आमकां कितें जाता आयजच्या दिसा आमकां केन्ना केन्ना रेडिओलॉजिस्ट केन्ना केन्ना आमकां जो टेक्निशियन लागता ते एक्सरे बी काडपाक आमकां शॉर्टेज पडटा. मागीर आमी तेच मनशाक आमी 2-2, 3-3 कडेन ताका रोटेट करता. तशें जावचें ना. आमी म्हणूनच आमकां परत एकदां विचार करून आमकां ह्या तरेचो एक हब अँड स्पोक मॉडल जे खंय ते सगळे हे सगळे रेडिओलॉजीचे इक्विपमेंट बी हाडपाक. आतां तुमी जर सरकाराक विचारले एक प्रॅक्टिकली हांव सांगता, तुमी यू नो द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथींग. एक ओवरनायट आमी सगळे कडेन आमकां जे खंय आमचें कितें आहा तें तरी चलपाक जाय आनी तें चलपाक जाय ह्या तरेन ते लोक थंय उपलब्ध आसपाची गरज आहा. म्हणून हें परत एकदां आमी तेंचे कडेन चर्चा करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. मागीर आमी सरकारा कडेन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फायनान्सा कडेन चर्चा करून हे आमी जर प्रपोजल आमी फुडें व्हरूंक शकता. कारण इट्स अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग, इट इज नॉट अ प्रायवेट ऑर्गनायझेशन. जर ते आमकां सपोर्ट करूं शकतले काय सपोर्ट करूं शकता सपोर्ट करपाक शकले तर ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी फास्ट ट्रॅकार आमी फुडें व्हरूंक शकता. आनी गरजा दिवपाक तुमी जे म्हणटा ते गरजा दिवपाक आमच्या मतदारसंघान बी आमकां प्रॉब्लम जाता. आयज आमच्या बिचोली तालुक्यान बी थंय तुमी जे सांगता ज्यो प्रॉब्लम्स आहा ह्यो प्रॅक्टिकली करेक्ट प्रॉब्लम्स आहा आनी हेका सॉल्व करपाचो आमचो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो. सो स्पीकर सर, मिनिस्टर मंत्री एग्री जाता की स्टाफ शॉर्टेज आसा. हांव कितें म्हणटा, जर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जायना आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी कांट बी एम्प्लॉय कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस स्टाफ फॉर दीस एक्सरे टेक्निशियन, लॅब टेक्निशियन ऑर नर्सीस. कन्सिडरींग पळय तुम्ही जर पयशे जेन्ना तुम्ही हॉस्पिटल तुमीच तो स्ट्रक्चर बांदला, तुमीच सुरू केला, तेन्नाची OPD आनी आजची OPD 2019 OPD आसली फक्त पर म्हयन्याक अरावंड 4-4.5 हजार. आज 6,500 OPD आसा लुकींग एट द हे स्ट्रेंथ. स्पीकर सर, जाल्यार कितें पीपल म्हणजे लोकांक कशें आसा न्ही, पीपल हॅव स्टार्टेड लुजींग ट्रस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आनी ते मागीर सगळो लोड आजिलोचेर आनी GMC येतलो. तो जावपाक जायना. सो त्या खातीर हांव म्हणटा हे गरज आसा तुमकां. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन जे सांगला ती खरी गोष्ट की केन्ना केन्ना लोकांचो वेटिंग पिरियड ही केन्ना केन्ना डिस्ट्रिब्युशन नर्सीसचे सारकें जायना. आनी एक सांगता की हे सगळे नर्सीस आमी म्हाका दिसता आमच्या सरकारान आनी मुख्यमंत्री बी मान्य करतले की आयजच्या दिसा आमी मॅक्झिमम नर्सीस जे आमी घेतल्या ऑल अक्रॉस द स्टेट आमी जे घेतल्या की पयली फावट इतले आमी व्हडल्या प्रमाणान आमी घेतले. तो नर्सीसचो एक विशय जालो. टेक्निकल स्टाफाची गरज आसा स्पीकर सर. तुमकां अनुभव आहा तुमच्या परिसरान, तुमी पयर आमी चर्चा केली की आयज काणकोण सारक्या भागान बी आमी जे प्रयत्न करता डायलिसीस सेंटर्स आमी सगळे कडेन घातल्या, पूण त्याच बरोबर टेक्निकल स्टाफ जो लागता तो बी लागता आनी बॅकअप स्टाफ लागता, MPHW लागता, ANM लागता. हे सगळे कॉम्प्रिहेन्सिवली प्रत्येक रिव्यू करून हे आमकां परत एकदां घालचें पडटलें. नाल्यार आमी हे हॉस्पिटलान चलूंक शकचे ना. आमकां जर हॉस्पिटलां वेगळ्या तरेन आनी बरे रितीन चलोवंक जाय तर आमचो एक फास्ट आनी स्पीड आमकां हे जाय आनी कॉन्ट्रॅक्च्युअल डॉक्टर्स बी जाय. आमी फक्त नर्सी मागता. तुमी नर्सीचे उल्लेख करता. हांगा जर पळोवंक गेल्यार आमी जो प्रपोजल धाडला
आमच्याकडे आयज तुमकां सांगपाचें म्हणजे आयज आमचे अंडर ग्रॅज्युएट आमी ते NMCन डिस्कंटिन्यू केल्ले आसा ते इंटर्नशीप आमी पयलीं हें करताले म्हणून आतां परत एकदां आमचे कडेन बजेट आहा ते मेडिकल ऑफिसराचो पोस्ट ते कन्वर्ट करून आमी कॅबिनेट कडेन तो प्रपोजल हाडून मागीर ते डॉक्टर बी घालपाचो आमचो प्रयत्न म्हणजे पेरिफेरियल हे जे शिकून भायर सरता म्हणजे आमी तांकां मागीर आमी मेडिकल ऑफिसर म्हणून आमी तांकां आमी ते डॉक्टरांक आमी घेवं शकता जे जुनियर रेसिडेंट्सान ते पोस्ट कन्वर्ट करून ह्या सगळे गोष्टीचेर आमचें लक्ष आसा पूण तुमी जे सांगला ह्यो गोष्टीचेर खरें गंभीरपणेन आमकां विचार सारको करून हे कॉन्ट्रॅक्च्युअल नाल्यार कॉन्ट्रॅक्च्युअल आमकां घेवचें पडटलें प्रत्येक PHC CHC आनी आमचे जे सब हेल्थ सेंटर्स आनी रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी सारकें स्टाफींग आहा काय ना ते परत एकदां रिव्यू करून आमकां सरकाराक करचें पडटलें म्हाका दिसता की फुडले ऑलरेडी एसेंब्ली आयली म्हणून न्हू ही चर्चा पयलींच्यान चल्ल्या म्हणजे बेसीक फेसिलिटीज एंड इवन सेमी ऑटोलायझर सब हेल्थ सेंटरान प्रोवायड करून आमी जे रक्त तपासपाची सोय बी करून सब हेल्थ सेंटर म्हणजे तो मनीस थंयच्यान बेसीक गोश्टी खातीर इवन कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक घेवपाची गरज पडची ना ह्या तरेचे गोष्टी घेवन आमकां फुडें वयचें पडटलें हे आमचो प्रयत्न हो ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा स्पीकर सर म्हजो लास्ट क्वेश्चन एकूच स्पीकर सर आमचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा CSCचो ताका OT बी सगळी आसा आनी ती OTचो स्ट्रक्चर इतलो बरो आसा पूण म्हाका मंत्र्याक इतलेंच विचारूंक जाय OT आज घालून कितलीं वर्सां जाल्लीं आसा पूण तें आजून फंक्शनींग जायना सो म्हाका मंत्र्याक इतलें सांगूंक जाय की त्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान खंयची तुमी OT बी सुरू करपाचे तुमचे कितें प्लॅन आसा काय नाल्यार ती OT आतां तो गोदाम जावन पडला स्टोर रूम जावन पडलेलो आसा सो ती युटिलायज करात तुमी जशी म्हाका दिसता हांगा सांखळे ऑफ्थॅल्मिक OT सुरू केल्यात आनी वाळपय सर्जरी OPD सुरू केल्यात सो हांगा बिचोले गरज आसा बिचोले CHC सर आमी तेन्ना आमचो एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन आशिल्लो पयलीं बाब मनोहर पर्रीकर आसतना तेन्ना तेणी काणकोणच्यान सुरू केल्ले कम्युनिटी थंयच्यान आमी प्रोत्साहन घेवन आमी वाळपय सांखळी बिचोली मागीर दुसरे कडेन आमी सगळे मागीर मुख्यमंत्री नाते हस्तक्षेप करून आयज तेणी ते ऑप्थॅल्मिक थंय हेजे वेटींग पिरियड आहे 4 म्हयने आमी ह्या तरेची सोय थंय उपलब्ध केल्या आमच्या मतदारसंघान बी हांव कित्याक म्हणटा की हे तेन्ना आमी बांदलेल्यो 4-5 हॉस्पिटल आशिल्ल्यो तुमी जे म्हणटा ते OPDचे संख्या वाडल्या त्याच बरोबर OT हे OT आमी बऱ्यापैकी OT बांदल्या आनी हे बऱ्यापैकी OT चलोवपाक तुका डॉक्टराची गरज म्हणजे तुम्ही जेन्ना मायनर सर्जरीज बी करता काय इवन मातशें तेजे फुडल्यान जर गेले तुका एनेस्थेटिस्ट थंय लागता तुम्ही आयज हॉस्पिटल चलयता तुमकां खबर आहा की कॉम्प्रिहेन्सीव हॉस्पिटल आयज तुमी तुमचे डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट गावपाक कितले कठीण आसता कित्याक एनेस्थेटिस्ट दॅट इज बिकम लायक अ मेजर एरिया आमकां एनेस्थेटीक टेक्निशियन गावूं शकता पण एनेस्थेटिस्ट आमकां गावपाक मुश्कील जाता ह्यो सगळ्या गोश्टी मायनर सर्जरीज एंड मायनर गोश्टी करपाक आनी इवन डिलिव्हरीज करपाक जाय जाल्यार परत एकदा एनेस्थेटिस्टचो प्रश्न येता म्हणून हांवें आतां सूचना केल्या डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या डिपार्टमेंटाक आनी पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंटाक की आमकां खंय तरी डिसिजन घेवचें पडटलें की गोंयांत जर आमकां डॉक्टर गावना तर आमी भायल्यान बी डॉक्टर आमी ओपन आसूंक जाय कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसीसचेर डॉक्टर पूण ते भायल्यान जर येवंक जाय तर आमकां ते सॅलरी स्ट्रक्चर परत एकदां रिवायज करपाक जाय म्हणजे आमी जर विचार सारको केलो आमचे भुरगे जे एलायड सायन्स आनी बाकीचे गोश्टी तांकां कशे आमी रिक्रूट जॉबाची संदी आमी दिवं शकता त्याच बरोबर आमकां डॉक्टर जर गावले त्या तरेचे डॉक्टर आयज तुमी जर म्हणटा आमी सॅटेलायट OPDच्या माध्यमांतल्यान डॉक्टर्स धाडटा दुसरे कडेन पूण आमी सगळे कडेन धाडूं शकना थंयच्या थंय कांय आमकां जर स्पेशलिस्ट आनी ते डॉक्टर तुमकां तुमच्या मतदारसंघान घालूं शकले तुमचोच एक मतदारसंघाचो विशय न्हू सगळे कडेन विशय तो आसा पण हो विशय सुट्टलो जेन्ना आमी हे परमिशन आमकां सरकारा कडल्यान आमी घेवं शकतले आनी आमी भायल्यान बी आमी डॉक्टरांक घेवन आमी तांकां ह्या तरेचे OTs आनी सगळे पूर्णपणे आमी कमिशन करूं शकता आमकां म्हणजे OT आसल्यारूच आमी ते कमिशन करूं शकता अशें ना एका जो बॅक एंड जर कितें लागता ते जर आमकां गावल्यार तर आमी योग्य तरेन त्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूं शकता आयजचे दिसा स्पीकर सर इवन तुमच्या परिसरांत जर मायनर जर सर्जरी आनी मायनर आमी सुचरींग बिचरींग जर करपाक जाय ह्यो सगळ्या गोश्टी खातीर आमी तेजो उपयोग करूं शकता म्हणजे ल्हान गोश्टी खातीर मनीस तेजे फुडल्यान वचूं शकचो ना ह्या तरेचे गोश्टी आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय आनी केल्या खुबशे कडेन आमचो प्रयत्न करपाक पूण लोड कितें आतां तुमी म्हटल्या सारकें गोवा मेडिकल कॉलेजाची सगळ्यांची अपेक्षा आसता की तेच डॉक्टर आमी सॅटेलायट OPD आमी जे चलयता तेच डॉक्टर बाकी कडेन वचून सॅटेलायट OPD करपाचो तेंचो प्रयत्न आसता पूण म्हाका दिसता थंयचे थंय डॉक्टर आमी उपलब्ध करून योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो हो प्रयत्न आमी चालू केला आतांच मुख्यमंत्री कडेन आतां हे सेशन आयलें म्हणून तेजे पयलीं चर्चा केल्या की हे कॉम्प्रिहेन्सिवली आमकां हे करचें पडटलें कॉम्प्रिहेन्सीव केल्या शिवाय आमकां योग्य तरेची सेवा लोकांक दिवपाक मुश्कील जाता हे क्वेश्चन जेन्ना हांव वाचतालो आय वॉज जस्ट लुकींग द मंथली केसीस दॅट वर अबाउट 4,500 ऑन दी OPD ऑन अ मंथ हेज शॉट अप टू 6,500 एवरी मंथ
That's because a reply je mantrin dila ki there is no shortage of doctors as per sanction strength. Sanction strength is not always filled. On what basis can you say that there is no shortage? What is the current actual staff of this CHC? It's because of what is the number of vacant posts. Ata, ami as CHC, when speaking of Bicholim, all over the state, I believe there seems to be a failure. Load, 1 minute, I'll finish. Load GMC kiti aayata because these CHCs have failed. It's because sir, on the 27th July, I एक reply दिल्लो थे कि list of I had asked about the list of sanctioned staff, filled post, vacant post in various CHCs. I have the reply, and with Bicholim, several posts are vacant. Junior gynec, all these things. When will the question is very simple because he's a doctor, he's a professional. He said that the OT is made into a go down. OT padallo to go down kel mutto dotor. So this is a very serious charge. Now OT, the purpose was to help whatever minor OT, major OT. I believe that the honorable health minister has to tell us all over CHC as aata. Pertaining to Bicholim only, if I go very, very specific, when will you fix this? Have you also conducted any study on the ratio of the staff as against to the increased number of patients? Patient वाढवत आहा, पण दोतोर थिंगा आहे, आणि दोतोर एकलो म्हणजे तू एकलो स्पीकर सर, एकलो आहा, तू रुलिंगाक चोवपा जाय, ऑपोजिशनाक चोवपा जाय, आणि ते वाढवल दवर तू. ते वाढत न्हू सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोतोर जो पडहा, हय रे आयक रे, स्पीकर सर, आता एको आहा म्हण केन्ना दुसरे येताय न्हू, दुसरे येताय हेल्प करपा स्पीकराक. स्पीकराक हेल्प करपा चोक जावपा जाय मरे. तुझे प्रश्न विचार. एको आहा म्हूण जाणाव. स्पीकर सर, प्रश्न विचार तुझं. अगल्यांकी एक आसना, जायत जाणांक जायत आसता, खबर आहा तुका? कळ्ळें तुका न्हू? तूं एकल्यागीन हा म्हाका खबर आहा. स्पीकर सर, प्रश्न आसा की मंत्रीनाक सांगपा जाय की हें शॉर्टेज पड आहा. तूं चर्चा कोतो म्हूण सांगता, आंता मातशें कोराय सारकी चर्चा. केन्ना जातलें? टायम बाउंड. Because if you improvise on this health center, this was done by started by your father. The CHCs during the Congress time, CHC, PHC, there was some meaning. They are all failing, and OT turning into a go down. This is a very serious issue. So you please clarify. Because sir, सर आतां हांव माननीय मेंबराचें आयकतालो की OPD 4,000 4,500 आशिल्ली ती 6,500 जाली, विच इज सायजेबल ग्रोथ. आनी CHC फॉर्म करपा फाटल्यान इंटेंशन कशें आसतालें की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांचें प्रेशर कमी जावपा जाय, GMCचें प्रेशर कमी जावपा जाय. ताणें पॉयंट मारलो तो सारको. म्हाका मिनिस्टराक इतलें सांगपा जाय की ज्या जाग्यार CHC आसा त्यो वेदर ही वील टेक स्टेप्स टू स्ट्रेंथन दीस CHCs so that the pressure ना जाल्यार district hospital collapse जातली, GMC collapse जातलें. Will you take steps to see that CHCs are strengthened? Not only in Bicholim, पण खंय आसा थंय स्ट्रेंथन करप हें अत्यंत गरजेचें. इतलेंच, म्हाजें आनी कांय म्हणणें ना. ताज्या खातीर तो म्हणटा तें सारकें, एनेस्थेसीस मेळना. यू डोंट, आमकां मडगांव एकच एनेस्थेसीस आशिल्लो डॉक्टर शैलेश रायतुरकार, तो मेलो आनी एनेस्थेसीस आतां सोदचें पडटा. काणकोणचें हॉस्पिटल बंद करचें पडलें, एनेस्थेसीस ना म्हणून. सुजिनालें हॉस्पिटल आशिल्लें बिकॉज तो वतालो थंय. आतां तें एनेस्थेसीस मेळपाक डिफिकल्ट जाता. पण ताज्या खातीर यू हॅव टू गेट फ्रॉम आवटसायड, ताका आनी ऑप्शनच ना. सो म्हाका इतलेंच रिक्वेस्ट की CHC सँक्शन केलें, स्ट्रेंथन केलें जाल्यार डिस्ट्रिक्टाचो लोड आनी GMCचो लोड खुबसो कमी जातलो. दॅट इज वॉट एक्चुअली. because our honorable leader of opposition and Sangla and Bab Digambar Kamath has already expressed his views. That one word you pick up is a go down. Now I'll reply to that go down. He said It is not a go down. I'll tell you, when I was not a minister and I was in the opposition, Goa Medical College's minor OT was a go down. I went and got it personally cleaned after getting a housekeeping agency on board. It is your perspective to look at it. It is his. No, I said, Doctor, no, I got. Doctor told you, And I'm not. I repeated what the same words what he said. I No, didn't I'm make not an saying- example. opposition leader. प्रश्न I didn't say उत्तर it is देऊ a wrong. I didn't say it's a wrong thing. What happens is there is a situation in Goa Medical College where all the nurses used to store all their food and everything in the fridge instead of medicines being stored, and this was in the casualty. I used to go personally and empty it, and I used to be very strict with them in those days. And now also, whenever I visit, I keep a check on all these things. These things don't happen now. I'm just trying to explain to you how the situation can deteriorate, how the situation can improve. What you said is correct. It may be used because the OT has been shut.
आनी स्पीकर सर हे सगळें करपाक जाय जाल्यार हांवें मुख्यमंत्री कडेन पयर सांगलां की हे सगळें कॉम्प्रिहेन्सिवली आमकां सँक्शन करून आमकां ह्यो पोस्ट जाय आनी आयज गोंया भायले डॉक्टर जर येवपाक तयार हांगा काम करपाक कितलेय बेरोजगार डॉक्टर भोंवतात आउट ऑफ द स्टेट बिकॉज दे डोंट गेट दॅट टायप ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज दे आर रेडी टू कम हियर चीफ मिनिस्टर yesterday has cleared a doctor from टाटा मेमोरियलाचे रेकमेंडेशनाचेर आमी डॉक्टर पायल माटी म्हणून आमी तिका घेतल्या शी इज अ मॅक्सोफेशियल सर्जन आमकां कॅन्सराचो जो वाड जाला जे तोंडान जे सर्जरी करचे पडटा आनी हे सगळ्यो गोश्टी करपाक आमी ऑन बोर्ड घेतल्या आनी आमी टाटा मेमोरियल कडेन बी आमी सांगलां की जे कोण डॉक्टर तुमचे कडेन बायोडेटा बरे येता तुमकां दिसता की कॅन्सराचे फॅसिलिटी तुमी आमकां धाडून दी आमी घेता त्याच तरेन कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसचेच उलयता हांव आणि जे बाब युरीन जे सांगला आय एम नॉट टेकिंग नेगेटिव्ह सेन्स इट्स अ फॅक्ट वेन यू आर नॉट रनिंग इट इज देन शट वेन ऑल दीज हॉस्पिटल्स जे आमी बांदल्या ह्या हॉस्पिटला खातीर पोस्ट जाय डॉक्टर स्पीकर सर आनी हे आमकां कॉम्प्रिहेन्सिवली बेगिना बेगीन करचें पडटलें कित्याक हॉस्पिटल जे खाली पडल्या जे हॉस्पिटलाचो लोड जो वाडटा आनी तेच्या खातीर जो लोड जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोवा मेडिकल जो वाडटा आमी जो पर्यंत आमी जाता बाब युरीन सांगलें की पोस्ट हांवें जे सांगलें हे स्टँडर्ड आन्सर्स जे येता हे स्टँडर्ड आन्सर हो स्टँडर्ड आन्सर तो जे स्टँडर्ड आन्सर असले तरी म्हाका खबर आहा कित्याक म्हणून हांव तुमकां सांगता की हे असले तरी बी हेजे फुडें वचून आतां प्रपोज केले आमी 60 पोस्ट प्रपोज केल्या आनी हे 60 पोस्टाची गरज आहा दुसरी गोश्ट म्हणटा की कांय गोश्टी आमकां रेडिओलॉजी आनी बाकी सारके गोश्टी आमकां ते आउटसोर्स करपाची गरज आहा आनी ते बी ट्रान्सपरंटली आउटसोर्स करून आमी सगळे पब्लीक सेक्टर अंडरटेकींग जर आमकां मदत करपाची तयारी आहा हब एंड स्पोक मॉडल जे हांव म्हणटा ते केल्यार बाकी सगळे खुबशे गोश्टी पेरिफेरियल गावतले आनी बाब युरीन जे सांगला हे बेगिना बेगीन जावंक जाय नाल्यार हे डिटोरिएट जातले आयज चीफ मिनिस्टराक खबर आहा की मुख्यमंत्रीचे स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज तेणी ते ऑप्थॅल्मिक ओटी घेतल्या म्हणून ते आयज पूर्णपणे तेजे सगळे वापर चल्ला आनी लोक आयज थंय व्हडल्या प्रमाणान इवन फोंड्याचे लोक थंय वयता आनी परिसरांत ते सर्जरी सगळे करून घेवपाक म्हणून प्रत्येक ओटी वेगळे तरेन ते आमकां लक्षांत घेवन आमकां जे जे खंय आमी बांदल्या ह्यो सगळ्यो गोश्टी पेरिफेरियल आमकां चालू करपाक जाय जाल्यार आमी खंय तरी विचार करपाक जाय की भायलो मनीस बी येवपाक तयार आहा तर तेका ऑन बोर्ड घेवन ह्यो सगळ्यो गोश्टी तयार करपाची आमचो प्रयत्न आसूंक जाय आनी डॉक्टर चंद्रकांत शेडे कित्याक म्हणटा बिकॉज ही हॅज द एक्सपिरियन्स इज रनिंग अ सक्सेसफूल हॉस्पिटल पण तेका बी खबर आहा दॅट द टुडे टू गेट अ सिंपल एनेस्थेटिक इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काल बाब विजय आनी सांगले हेल्थाचे डिमांडार एक डॉक्टर एडी आहा ऑर्थोपेडीक जे चलयता आयज वाजिलो तो जर गेलो स्पीकर सर ऑर्थोपेडीक थंय आनी फुडें कांय जावचें ना थंय एक 2 डॉक्टर आनी 3 डॉक्टरांक जावचें ना सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलोवपाक म्हणून आमकां आतांच्यानूच विचार करचे पडटले की आमकां कॉम्प्रिहेन्सिवली कशें करचें व्हडल्या प्रमाणान न्हू पण करचें पडटलें ते सगळें तर गोंयाभर जर आमकां फेसिलिटीज जर आरोग्य क्षेत्रांत जर आमकां सुदरपाक जाय आयज नाल्यार अशेंच उल्लेख जातले की बाबा आमी तो ओटी बांदून सरकाराचे पयशे वापरून तो आयज बंद पडला पूण हे चालू जावंक जाय जाल्यार हे सगळे गोश्टी आमकां बेगिना बेगीन जाग्यार घालपाक म्हणून हांवें चालू ऑलरेडी प्रोसेस पेपर वर्क आमी ऑलरेडी चालू केल्ले आसा पण आमकां विचार करचे पडटले की बाकीच्या राज्यांत बी मॉडल खंयचो बरो आहा आनी हब एंड स्पोक मॉडल घेवन आमकां हे सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालपाक म्हणजे आमकां संदी गावंक जाय खंय तरी दुसरी कडेन आमकां टाय अप करून करपाक जाय जाल्यार करपाक जाय जाय त्यो हॉस्पिटलां आसा जे हब एंड स्पोक मॉडल सरकारा कडेन टाय अप करून चलोवपाक तांकां तेणी सक्सेसफुली तांकां यश गावल्लें आसा ते करपाक जाय तरच आमी फुडें वयतले स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 श्री Alex Reginald. I may be permitted to ask question 2A. Because as per the circulated answer. Because sir, mobile detection van zala. So I want to congratulate the minister. Tebashin, what steps you will do for early detection of kidneys? Will you plan something for kidneys? Because even the donors, people waiting for transplants are increasing. That is the pressure. I have seen before. I would like to also mention to speaker. आता मिनिस्टरान उल्लेख केला की आपण इन्स्पेक्शन घेत मो हॉस्पिटलांची म्हाका एकूच रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक वगडो कोणा सस्पेंड बी कोन्न नाका कित्याक थिंग परिस्थिती कितें आहा तो नो डावट ही गोज देर दोतरां मातशें सस्पेंड कोन्न नाका आनी सिनियर डॉक्टरांक कोन्न नाका तांकां मोरल देंवतली I'll just one second. एक पॉइंट मातसो सांगूंक सोदता बाब रेजिनाल्डाक एक डॉक्टर आशिल्लो फोंड्या बाब रविनायक let me finish. जे जेन्ना डॉक्टर आतां रेजिनाल्ड म्हाजो बरो मित्र पण कितें आहा की तो केन्ना केन्ना सांगता डॉक्टर सस्पेंड कित्याक जाता एक डॉक्टर जेन्ना गरीब लोक थंय येता तेंचे कडल्यान पयशे घेवपाक जेन्ना तो गव्हर्मेंट सर्वंट आहा ताका सस्पेंड करून ताका सस्पेंड करून डिसमीस केलें सरकारान ह्या तरेचे गोश्टी करचे पडटा नाल्यार हे अंदाधुंदी चलत रावतली
नाल्यार उपाय काय ना, सस्पेंड करचेच पडटा. जाल्यार ते तूंच म्हणटा असेंब्लीन म्हणटलो ते गरिबा कडल्यान पयशे घेता, तो मनीस इतले पयशे घेतालो आमकां खबरूच नाशिल्ली. पेशंट येवन आमकां रिप्रेझेंटेशन म्हणून बेश्टे तुका सांगता, तूं सस्पेंड करून बेश्टे एक फियर सायकोसीस तयार करूं नाका. आमचे डॉक्टर बऱ्या काम करता, पूण केन्ना केन्ना असले मनीस बी गावता. No, Speaker sir, I am not on a point whom to suspend or not to suspend. Because the GMC has come through a lot of things. From allegations for medicine testing, कोण किडनी काडलाय, कोण आनी कितें काडलाय, तेचो एलिगेशन कोण GMC पड्या ती आज बरी लेवलार पावल्या. That credit goes to you and the Chief Minister. No doubt about it. Successive government येयले, successive government गेले. What has happened to GMC? GMC has reached a stage. आतां कितें जालां, थिंग दोतोर उणी जाले, आनी कितें जालां, there are a lot of issues. Coming back to kidney, why I said, बेश्तो सस्पेंड कित्याक म्हणला, तांगे मोरल देंवपा येना. दोतोरा मदें इल्लीशी भंय जाल्या. That's why I'm just bringing it to the notice of the minister and noting this to the house. Speaker sir, कॅन्सराची उलयता आसतना I just want to ask him what steps you're going to take to see that early detection is kidney failure जाता आसतना. Major kidney cases are coming from Kankon. All these years we have been discussing what steps government is taking. I want to know from the honorable minister what exactly he plans, how he plans taking early detection of kidney cases. What exactly? Knowing all the reasons, due to hypertension, diabetes, due to so many things it is happening. Cases are increasing. Speaker sir. Speaker sir, kidney issues जे आसा, Speaker sir, it's not only related to when you reach a phase where a person's kidney is having a problem or you get a kidney disease or you reach dialysis. Speaker sir, आमकां सगळे तरेन सरकार जे करता गोंय राज्यान, आयज गोंय राज्याचे सरकार ह्या तरेची पावलां घेतल्या. इवन इन टर्म्स ऑफ डायबिटीजाचे कांय लोक असतात, ब्लड प्रेशराचो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, ह्यो सगळे गोश्टीचेर आमी व्यवस्थीत आमचे वेगळे तरेचे पेशंटाक कावन्सिलींग दिवन, वेगळे तरेन लोकांक अवेरनस करून लायफस्टायल चेंज कशें करप, ह्यो सगळे गोश्टीचेर आमी हें करता. जेन्ना आमी इन्सुलीन घेता, आमी फक्त इन्सुलीन दिवपाक म्हणून घेना, इन्सुलिनाचो इंटेक कसो कमी करपाचो तेजेर बी आमी प्रयत्न आमचो चालू आसता. आमी कॉम्प्रिहेन्सीव इन्सुलिनाचे ओवरऑल इवन education of patients and outreach to the patient also is a part of the marking that we give on the tender. So basically all these aspects, Speaker sir, आमी लक्षान आमी घेतलेले आसा की हे सगळ्या गोष्टी जे आसा हे लक्षान घेवन एक वेगळे तरेचे ओवरऑल, तुम्ही आज काणकोणचो विशय घेतल्यार खुबशे लोकांक किडनीचो दुयेंस थंय जाता, पूण हे सगळ्या गोश्टीचेर आयज किडनी फेलियर हे जे दुयेंस वाडटा, and here vatta because you find young people between the age of 25 and 35 also having bleeds and having high blood pressure and these uncontrolled, all these things in direct complex various aspects which you get. Somebody has a hypertension, somebody has high blood pressure, somebody has high sugar, somebody has uncontrolled. It comes and it engulfs a particular patient, and sometimes it leads to, in many cases, it leads to these type of issues such as kidney failure and dialysis. So basically, we are doing on all fronts. Wherever extension officer, medical doctors are there, they do their job, and we are trying to create that type of awareness. But it is very important. But lifestyle change is something that we all have to understand and start undergoing and trying to see that we are able to, in a better manner, lead a good quality of life. But what is happening is this is all uncontrolled. Many of these, some are genetic related issues, some issues are, but many times we find that these things what are happening, which I just mentioned, 2-3 aspects, lead to this. So we are doing our best to see that awareness is created, and through awareness, because to see that we are able to also identify the areas where these cases are high. Like you said in Kankon, somebody asked a question whether we have done any study. In the past, there was a study commission, but it didn't. There was no conclusion. We are asking every assembly this No, question. but to do this, we need help from. We will take help from Government of India also, because there are research bodies which have to carry out a detailed research as to what is the cause of what is happening. So we have in the past we have written on a couple of occasions, but more than that, it is not only dealing with the dialysis or giving the patient ultimate last end care, what is there, like to continue sustain a good quality of lifestyle. But before that also, what needs to be done is being done by the government. Because dialysis there are the bookings to get district hospital and to get appointments full zale. And patient are kona dialysis aaj jayla thing and take a chance na. This is the situation in district. GMC, I think there are about 10 centers of dialysis in Goa, 10 or 12. Must be 12 or whatever, exactly. I want to know from the Honorable Minister what steps he is taking to increase, patient increase. Now, there are cases of diabetes, there pressure, and almost Dr. Vishwajit Murpaza Ulla, he sogl ulail to that,
कित्याक after running that portfolio for so long. So I would like to know from him how and what steps he's taking to increase, whether he's going to put in more nephrologists, whether more doctors are going to be appointed, whether more dialysis units are going to be done, what exactly? Because the cost also is important. How much is costing us? A new dialysis system, which is costing less the government. Medicines, they want, some of the people are poor, they can't afford the medicines. I have been raising injection, injection also I have been raising. Whether steps, what steps you are going to do? Direct question, pointed question. What steps you are going to do to increase the dialysis? Whether you are going to increase the number of injections, म्हणजे think facility मेळटाय तितलो आनी free कित मेळटलें कित्याक private center आतां Apollo Victor आनी हुई they are charging them for tests, they are charging for everything. Will you take steps to see that dialysis for patients will cost less and their burden is reduced by getting more appointments in government hospitals? Because sir, आम्ही ऑलरेडी ही फॅसिलिटी आम्ही आउटसोर्स डायबिटीज आम्ही एपेक्स इन्स्टिट्यूशन बरोबर आम्ही ऑलरेडी केल्ले आसा कित्याक लोड चड आनी चड लोड गोवा मेडिकल कॉलेजचेर येतालो स्पीकर सर. आयजच्या दिसा आम्ही सगळीकडे जे सेंटर्स ओपन केल्या, इवन तुमचे काणकोण आम्ही सेंटर्स ओपन केल्या. जे बाब रेजिनल म्हणटा ती चुकीची गोष्ट की आम्ही मेडिसिन्स आमचे गावना. आम्ही एकूच अशें राज्य आसतले जे ह्या तरेची आउटसोर्स फॅसिलिटी आम्ही सगळीकडे आम्ही एरिथ्रोप्रोटीन इंजेक्शन जे आसताले पयलीं ते लोकांक घेवचे पडटाले. आयज आमी कॉम्प्रिहेन्सिवली आमी तांकां पळयता, कॉम्प्रिहेन्सिवली दिता. इवन किडनी जे पेशंट जेंचे किडनी ट्रान्सप्लांट जाता हांकां मेंटेनन्स मेडिसिन्स जे आसा गोवा राज्य सरकार फ्री दिता. एक सांगूंक सोदता हांव बाब रेजिनाल्डाक स्पीकर सर आनी आयज गोंयचे जनते बी खबर आहा की आमच्या राज्यान आमी सगळे गोश्टी आमी फ्री मेडिसीन दिता. हे DDSSY कार्ड जो आहा स्पीकर सर, हो DDSS कार्ड जो आहा तेजे फुड्यान वचून आमी सगळे गोश्टी आमी फ्री दिता. आमच्या हॉस्पिटलांत केन्ना DDSSYचे मर्यादीत ट्रिटमेंट आमी दिले वचना. डायलिसीस आयज आमी सगळे कडेन डायलिसिसाचे सेंटर्स जितके आमी जे खंय जागो आहा प्रत्येक CHC PHCन आमी ओपन करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हे आउटसोर्स परत सांगता स्पीकर सर, आमी तेन्ना मनोहर पर्रीकर तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तेन्ना तेंचे कडेन त्यांनी ते चर्चा करून आमी हे आमची केल्ली की कॉन्सेप्ट आयिल्लो की हे सगळे गोष्टी आमी सगळीकडे आमी स्प्रेड करपाक जाय. अँड नाव स्लोली एवरीवेअर वी आर ट्रायंग टू डू अँड वी आर ट्रायंग टू रिसीव. इवन इन वेन्झीज ऑनरेबल मेंबर इन हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी डायलिसिस सेंटर इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑन द 9th. इट इज नॉट दॅट, इट इज एवरीवेअर अक्रॉस द स्टेट वी आर डुईंग इट. अँड इट इज नॉट ओनली दॅट, अलॉंग विथ क्लब विथ एमर्जन्सी सेटअप, सो दॅट दोज एमर्जन्सी सेटअप इज ऑल्सो टेकन केअर ऑफ एवरीवेअर wherever it is required. It is, we are ensuring and we are putting a lot of pressure, but you have to understand my difficulty comes where? My difficulty comes where because I also require comprehensively all these things to be given to me. Otherwise, it is not possible for me to just make a statement on the floor of the house and do it. But wherever possible, now your new center is being built. When your new center gets built, it has to have all these facilities. And your center was actually it is outlived its time. You know that. With you only I have gone and visited it. But as far as Honorable Member what is saying, Bob Reginald is saying is that these facilities, Speaker sir, facilities जो आसा आयज आमी फ्री गोंयचे जनतेक दिता. मेडिसिनाची खंयच शॉर्टेज ना. आनी हे जे शॉर्टेज जे म्हणटा म्हाका दिसता स्पेसिफीक कितें आसल्यार ऑनरेबल मेंबरान म्हाका सांगल्यार आय विल मेक शुअर दॅट इट डजंट गेट रिपीटेड. Speaker sir, one last thing. ती सगळं उलयलो, but you have not said, you have not told me told the House whether you are going to appoint new doctors. Speaker sir, new doctors, I just made a statement in the earlier that आमी आमचो प्रयत्न आहा की आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसाचेर डॉक्टर्स एडिशनल करपाचे. म्हाका स्पेसिफीक तुवें सांगपाक जाय तूं खंयचे डॉक्टराचे उल्लेख करता ते डॉक्टर. आय एम नॉट सेइंग ना स्पीकर सर, हांव म्हणा तूं म्हाका न्यू डॉक्टर्स बिकॉज तेंक उणी जाले स्पेसिफीक ना. तो जनरल म्हाका दिसलें की किडनी रिलेटेड यू आर सेइंग बिकॉज इट्स अ फॅसिलिटीज आउटसोर्स इट देअर ड्युटी टू सी दॅट दे हॅव टेक्निकल पीपल एंड ऑल देअर. बट इफ द डॉक्टर्साची गोंया राज्यान कमी आहा, आमकां गोंयान जाय तशे आमकां डॉक्टर्स गावना. म्हणून आमकां खंय तरी पॉलिसी ट्वीक करची पडटली जे खंय आमी डॉक्टर्स हाडून आयज बाब निलेश आयला तेजें हॉस्पिटल इतलें व्हडलें आहा. तेज्या हॉस्पिटलान जर आमी बेश्टें हॉस्पिटल इनॉग्रेट केलें तो म्हाजे फाटीं लागला. ते आपल्याक तितको स्टाफ जाय, आपल्याक तितके डॉक्टर्स जाय. ह्यो डॉक्टर्स जर आमी ओपन करूंक ना रिक्रुटमेंट करतना कॉन्ट्रॅक्च्युअल जी कोणीय अप्लाय करूं शकता. आमकां दिसता की खुबशे कडल्यान डॉक्टर्स जे शिकून आयज MBBS आहा ते आमच्या राज्यान येवन काम करपाक तयार आहा. ते येवन काम केल्यार आमकां सगळी कडेन फेसिलिटी योग्य तरेन आमी दिवंक शकतले. आमकां जाय तशें आमी बेनिफीट आमी घेवंक शकतले, बेनिफीट फॉर द पेशंट्स. सो दॅट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्टर्स. इफ दीस पॉलिसी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट इज नॉट ट्वीक्ड, वी विल बी ओनली टॉकिंग इन द असेंब्ली एवरी टाइम इन अ डिफरंट वे, बट वी विल नॉट बी एबल टू गेट एनी आउटकम. डू इट. व्हाय आर वेस्टिंग टाइम टू ट्वीट? एंड लास्ट एकूच क्वेश्चन, will now ती स्टडी म्हणटा
किडनी केसेसांची स्टडी केल्या. Will you comprehensively give that report of that study of Kankon and other now next? Ata will you put the departments of in a private agency to find out how these cases are increasing also? Because we need 1 second. You said you have to change the lifestyle. What to do? The people need to know. So will you put a comprehensive agency in place, whatever, a private agency or under All India Institute of Medical Sciences, you put somebody who will give a comprehensive study what is happening and why these kidney cases are increasing and what to do next. आयज देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान श्री नरेंद्र मोदीच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आमी जे सेंटर्स चलयता आमकां 10 कोटी प्लस पयशे केंद्रांतल्यान येता. त्यांची जी स्कीम आहा केंद्रांतली थंयच्यान आमी हे स्कीम आमी चलयता. आनी हांव अश्युरन्स दिता, हांव डीनाक मुद्दम हांवें दिल्ली आमचे जायते रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स आहा, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स आहा. हे रिसर्च ऑर्गनायझेशनाक कमिशन करपाक काय हरकत ना आनी ऑन बोर्डिंग करपाक काय हरकत ना, आमी करुया. आनी ताका हांव अश्युरन्स दिता की एसेंब्ली कितें सोमारा मंगळारा आमचे आतां क्वेश्चन लास्ट 5 तारखेर हे आमचे लास्ट दिसता म्हाका क्वेश्चन, तेच्या नंतर क्वेश्चन ना. ताका डीनाक रिक्वेस्ट करता आनी डायरेक्टर DHSाक आनी सेक्रेटरीक की दिल्ली वचून आमी थंय जॉयंट सेक्रेटरी कडेन चर्चा करून आमकां एक कमिशन आमकां स्टडी कमिशन करूंक जाय. आनी गोंय राज्यान एक कित्याक दुयेंस चल्ल्या, खंयची एरियाज हॉटस्पॉट्स आहा, हे सगळे गोश्टी करपाक आमी तांकां धाडून आमी ह्या म्हयन्यान ऑगस्ट म्हयन्यान आमी तेंचे कडल्यान कमिटमेंट घेवन तेंचे ऑर्गनायझेशनांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचीच बॉडी घेवन आमी फुडें व्हरपाक काय हरकत ना. श्री विजय शिरसाट. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगलां आतां की डायलिसीस सेंटर आमी स्टार्ट करतात म्हणून. आनी काणकोणचें जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना डेटा असो दाखयता की 442 काणकोणकारां मदीं एक मनशाक किडनीचो प्रॉब्लेम आसता. तेंच आमी कंपेर करून गेलें जर 70 जाल्यार 70 थर्ड रँक जाता. 1832 लोकां भितर एक मनशाक क्रॉनीक किडनी डिजीज आहा. सालसेतीन गेल्यार 1732 एक मनशाक क्रॉनीक प्रॉब्लेम आहा. म्हळ्यार काणकोण इज अ बीग इशू, सादो इशू न्ही तो. आनी जें कितें आतां मंत्र्यान आत्तां लास्ट सांगलें बाब रेजिनाल्डाक की आमी नॅशनल पॉलिसी नॅशनल एजन्सीक घालून करता म्हणून, हें पयलींच करूंक जाय आशिल्लें स्पीकर सर. आज म्हजे कडेन एक रिपोर्ट आहा which is done in 2010. That report says certain things that it's happening in Kankon because of some mycotoxins. They're saying mycotoxins are खातीर जाता and identified these avoidable mycotoxins so that these disorders are brought down. पण स्पीकर सर हांव पॉयंट हो करूंक सोदतां की नॅशनल हेल्थ पॉलिसी म्हणून जी आतां आसा, जी BJP सरकारान इंट्रोड्यूस केल्ली, ती उलयता ऑफ एविडन्स बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, बेस्ड ऑन एविडन्स की बाबा हें अशें अशें जालां, देरफॉर वी हॅव टू डू दीस. सो जॅपॅन, इफ यू गो टू सी इंटरनॅशनली, जॅपॅन हॅड अ क्रॉनीक किडनी डिजीज इशू which was a crisis. Now, Japan did not put up dialysis centers as a solution. Solution was identify why only Japanese had this issue. And they brought this down. I think you have to study this type of a model, especially with regard to Kankon. Because Kankon, if you compare, 1 in 442, and the rest everywhere 4 times more. So rest everywhere like Salset, we can say red meat, or alcohol consumption, high blood pressure, all these things can be there. But in Kankon, 442 is a very pathetic number. So I think you will have to look into new ways and look at it fast. And it appears from the way you talk that you are not getting sanctions to start to put doctors. You are not getting sanctions. You are talking about it. No, 1 minute. From what we understand, Speaker sir, I am on my feet. The way you have put it, you nicely roll it up well. But अशें दिसता की तुका सँक्शनां मेळना. आनी तुका सँक्शनां मेळना जाल्यार तुज्या आनी ताजे भितरची लफडे तें. लोक मरूंक जायना. स्पीकर सर, आता तो जे कितें आतां ना हांव एविडन्स हांव तुका स्पेसिफिकली विचारता. युरीन सांगले गोडाऊन म्हणून, ते आतां न्यूजार आयला गोडाऊन म्हणून, म्हणजे ते अरे, unnecessary ते वेगळे. आता बाब धोत्रांमुळे बसून घ्या. स्पीकर सर, हांवें केन्नाच म्हणूंक ना सँक्शन गावना. हांवें सांगलें आमकां गरज आहा आनी आमकां भायल्यान डॉक्टर धाडपाची गरज आहा. आमकां गोंयांत डॉक्टर गावना. आमी कितले लास्ट टायमूय सांगतालो. आन्सर करू दे. काणकोणचें सांगून दिलें. हांव तुमचे क्वेश्चन हांव विचारता. हांव ते सांगूंक करता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसायान जे सांगला 2010चे तुवें उल्लेख केला, खंयचो रिपोर्ट तो म्हाका मातसो शेअर कर.
आणि मेन म्हणजे It was a कितें study published in the Indian Journal of Science and Technology. ना स्पीकर सर हांव तें घेता आनी प्लस मेन म्हणजे कितें हांवें आतांच सांगला रेजिनल ऑनरेबल मेंबराक सांगला की वी वील कमिशन अनदर स्टडी अँड वॉट ही सेज इज एब्सोल्युटली करेक्ट दॅट वी मस्ट फायंड द कॉज हाव टू रिड्यूस इट बट वी हॅव स्टार्टेड डायलिसीस सेंटर टू ईज द बर्डन ऑन द पीपल फ्रॉम ट्रॅव्हलिंग एट डिस्टन्सीस पूण ते बी करपाची गरज आहा आनी दुसऱ्या सायडीन तेणी जें सांगलां तें सारकें सजेशन दिल्लें आसा तें सजेशन घेवन ते फास्ट ट्रॅकार एक एजन्सी नाजाल्यार खंय तरी आमची गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन बी कितलेय टायअप्स आसा बाकीच्या देशा कडेन आयजच्या दिसा तेंचे कडेन आमी पळोवन आयज कोरियाचे कांय लोक येता आमकां मेळपाक कोरियाचे लोक येता की नवीन कितें टॅक्नॉलॉजी बेश्टे शेअर करपाक आनी ते दिल्ली जेन्ना येता ते हांगा आमच्या राज्यान बी येतले आमकां सांगपाक पूण त्याच बरोबर हे वेगवेगळे देश जे खंय तेंची प्रगती वेगळ्या तरेन जाल्ली आसा आनी हे तुवें जे ऑनरेबल मेंबरान जे सांगलां इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट to go to the actual cause of the problem rather than only solution. I agree with it that I have not been proactive on that front. I have tried in the past, as you know, that when in 2000, in the first term of minister, when Mr. Digambar Kamath was the chief minister, that time also we wrote to government of India that we want to commission. There was a hue and cry as to why in Cancun itself these things happening. People were talking of mineral levels being high up in the water content, but the studies were inconclusive. So I will immediately commission it. I will talk to the Secretary Health, Government of India, and we will commission a study. But also in the meanwhile, what are the steps to be taken to see? I'll just because sir एक जस्ट मंत्री म्हाका दिसता न्ही हो काणकोणचो विशय खूब गंभीर विशय आसा ताजेर आमी बाबा ताजें कॉज कितें आसा इतलो जो आमी ताजेर उलयत आसा त्यामुळे ताजें तें फायंड आवट करपाची गरज आसा आनी जांकां खरेंच आज किडनीचो प्रॉब्लेम आसा तांकां सारकी ट्रिटमेंट मेळटली हाजी एक पूर्णपणे आमी काळजी घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर Because sir, जे मंत्रीन पड सांगिला, I would just basically what is a kidney? It's like a filter. आणि जे glomerular filtration rate असता, EGFR म्हणटा ते. But that CKD has 5 stages. Stage 1 is when the filtration rate is 90, drops to 50 at stage 2, stage 3 is 30, and 4 is when you go into a renal failure. And that's because sir, Mantri Munta, he gives erythropoietin and all these things are okay. I agree with what he says when it comes to the lifestyle change. हे हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर म्हाका दिसता हें जे डायट आमचें आहा हें हूंय ना हूंय इट इज बेजिकली विथ वॉट वी ईट आनीक यू हॅव दी FDA पोर्टफोलियो जे आम जेताय तें फूड एंड ड्रग्साचे पयर आतां एग्जाम्पल फातोड्डा हिंगा तुगेले नुस्त्या मार्केटाक व्हिडियो व्हायरल जालो नुस्त्या सारकें चॅकींग जायना मू आतां तें जर तर फॉर्मेलिना नुस्तें आम खाताय जाल्यार स्पीकर सर तें जातलें मोतलें आमी ये disease जातले so use your FDA there has to be raids what happened in Japan was they specifically went to the point and the cause आणि एक speaker sir जे main is what we eat if we don't eat we will not get any disease but we will not so main part is I agree with lifestyle change आता सोर पासून मातशें डुप्लिकेट बी भोंवत जाल्यार खबर ना म्हाका एक कित्याक वयताय त्यो किडनी बट हांव सांगपाक सोदतां आनी एक स्पीकर सर काणकोणचे की थोडेशे तुगेले हे येयल्ले दे हॅड डिफिकल्टीज थिंगा काणकोण डायलिसीस युनीट पड आहा तो 2nd फ्लोराचेर आहा आनी थिंगा जेन्ना किडनी पेशंटा जेन्ना वताय एलिवेटर ऑल्सो डजंट वर्क सो दे हॅव टू वॉक इन द CHC देर प्लीज लूक इन टू इट यू हॅव टू ब्रिंग इट ऑन द ग्राउंड फ्लोर किडनी पेशंट समटायम्स कांट वॉक most of them they can't walk so you look at that bring it on the ground floor especially with Kankon येस हे जेन्ना डायलिसीस सुरू केले हे म्हाका दिसता टेंडर केले 1 जुलय 2014 आनी तेन्ना एक एजन्सीक अपॉयंट केल्ली आनी हे एजन्सीक इनिशियली 2 हॉस्पिटलां दिल्ली आनी आतां ते वाडोवन 10 हॉस्पिटलां जाली म्हजें एकूच विचारपाक जाय हे एजन्सीक थोडी प्री कंडिशन्स दिल्ली ही सगळी प्री कंडिशन्स फॉलो जाता काय कित्याक अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसायटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ह्या पेशंटांक तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट आसा ही शूड विजीट हॉस्पिटल एटलिस्ट वन्स अ वीक आनी मंथली एकदां त्या पेशंटाक पळोवपाक जाय खंयच्या विशयाचेर येवपाचें तें म्हाका खबर आहा ते विशय खंयचो ते तुमकां बी खबर आहा स्पीकर सर म्हजो विशय क्लियर आसा विशय स्पीकर सर मंत्र्याक सांग म्हजो विशय इतलोच आसा की म्हाका तो विशय डायलिसीस सर्विसीस बरी मेळपा जावं इतलोच विशय आसा मंत्र्याक सांग म्हज्या तकलेन आनी कांय ना म्हणून सांग ना म्हाका कळ्ळो तो विशय ऑनरेबल मेंबरान कितें सांगलां तें सारकें आहा आनी आमी आतां जितकी वाड जे जाल्या
इवन तो नेफ्रोलॉजिस्ट कंटिन्युअसली न्हू, ते तुम्ही वचून परत रिटेंडर बी कितें केलें नाल्यार तुम्ही मोनोपोली करून क्वालिटी ऑफ सर्विसीस कमी हाडटाले जितलोच म्हाजो प्रश्न आशिल्लो म्हाका प्रॉब्लेम काय ना आमी तांकां अल्टिमेटम दिवया की ह्या तरेचे टेस्ट कित्याक उद्देश इतलो अशें नेफ्रोलॉजिस्टचो की हॅज टू विजीट दॅट सेंटर एंड टेक अपडेट ऑफ द पेशंट्स एंड इफ यू क्वालिटी ऑफ द quality of the services no also has to interact with the patients and he has to sign there, so all these things I have been little bit I can easily take a very strict आम्ही आता कितें करता आम्ही dialysis जसे all the MLAs all ask that we want the center, so we are extending. Actually it was mandate was given and extend based on the approval of the government that is there. Approval म्हणजे सगळे approval आमकां घेवचे पडटा. हरकत ना आम्ही अप्रुवल दिल्यार पूण सेवा त्यांची आहा ती बरी आहा, पण मेन म्हणजे कितें नेफ्रोलॉजिस्टची संख्या त्यांनी वाढून आमकां दिवंक जाय म्हणून ही हॅज टू एन्श्योर सो दॅट द विजीट टू दॅट सेंटर इज ऑन अ रेग्युलर बेसीस सो दॅट ही इज इन टच विथ द पेशंट्स. आय विल मेक श्योर दिस इज द वॉट एवर वॉज द टर्म्स अँड कंडिशन इज स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंटेड. सेकंड फ्लोराचे Start question number 3. हांव चॅक करता. श्री प्रेमन शेट नो हे चर्चे कॉमन तोच विषय क्वेश्चन नंबर 3B. तोच विषय रिपीट करता. श्री प्रेमन शेट एक प्रश्न कितले वेळ घेवपाचो हांव थारयतलो. श्री प्रेमन शेट Speaker sir, star question number 3B. प्रेमन शेट Speaker sir, Start star question question number number 3B. Answer is as per submitted to the House. Speaker sir, हो प्रश्न आसलेलो पंचायत कामगार जे आसा त्याच्या वर्किंगा बद्दल. स्पीकर सर, प्रश्न म्हाजो असो आसलो की वेदर द गव्हर्मेंट इज अवेअर ऑफ मोस्ट ऑफ द पंचायत सेक्रेटरीज / स्टाफ which is late or remain absent by keeping public standard. स्पीकर सर, अशें खूब फावटी जाता की आयज आमचे सरकारान डिजिटलायज केलां सगळे पत्र वेव्हार, पण ह्या डिजिटलायज जरी केलें जाल्यार थंय काम करपाक मनीस टायमार मेळना म्हणून पब्लिकाक खूब त्रास जाता. स्पीकर सर, म्हणून म्हाजो प्रश्न ऑनरेबल मिनिस्टराक आसलो की ह्याचेर तुमी जो स्टेप घेतलेलो आसा हो कितें तेजेर आमकां आन्सर सांगचें, म्हणजे पब्लिकाक जो त्रास जाता स्टाफ ना म्हणून ताका लागून कितें स्टेप घेतला. दुसरो प्रश्न आसलो म्हाजो की वेदर सेक्रेटरी आर गिवन एडिशनल चार्जीस इन द डिफरंट पंचायत. हो एक सेकंड क्वेश्चन आसलो. फुडले सांगूंक प्रश्न काय आन्सर करता. ताका दुसरो प्रश्न आसलो की आमचे कडेन whether the post of panchayat secretaries are vacant, if so number of vacant posts, and whether the government is intending to fill this post to avoid additional duty to the overburdened panchayat secretary for the smooth functioning of panchayat work. If so, the details thereof. मातशें आन्सर करपाचें. स्पीकर सर, माननीय आमदारान जे प्रश्न रेज केला एक्चुअली ते सगळे हांगा उत्तर स्पश्टपणे दिल्ले आसा, तरी आसतना हांव ताका आन्सर करता. एक हांव मान्य करता की तुवें सांगला सेक्रेटरी जाग्यार आसना, टायमार येयना, एकदां तेंचे कडेन एडिशनल चार्ज आसता. Only secretaries, all the staffs also. जेन्ना एडिशनल चार्ज आसता तेन्ना ते दुसरे कडेन गेला म्हणून दाखयता, ते थिंगा आसना. सेम वे स्टाफूय तेणें सांगला स्टाफूय जाग्यार आसना. हय मरे सारकें. आनी हें सारकें जावन आसा. तेका लागून आमी बायोमेट्रीक सिस्टम प्रत्येक पंचायती करपा लायिल्ले, आमी तांकां ती वेवस्था केल्ली. अशें जाल्लें आसा थोडे कडेन बायोमेट्रीक सिस्टम चलता, थोडे कडेन चलना, आनी ते एक टायमा आवट ऑफ ऑर्डर तेच करता कित्याक तांकां टायमार येवपा नाका. आतां हांव मान्य आमदारा बरो प्रश्न तेणें विचारलेलो आसा. म्हाका एक संदी मेळटा ते दिसा म्हाका फूल म्हायती दिवपाक मेळ्ळो ना. डिमांड आसले ते दिसा कित्याक चड लेट जाले, सगळे गाये आसले आनी हांव रावतालो हें क्वेश्चन येतलें म्हणून. हांव ताका सांगपाक सोदतां ही बायोमेट्रीक सिस्टम तरी आसली, ही चलना. आतां एक नवीन युजींग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI बेस्ड फेशियल रेकग्निशन आयडेंटिफिकेशन सिस्टम हे आमी इंट्रोड्यूस करता. हेजे अशे परिणाम जावपा आसा ताका इवन इंटरनेट कनेक्शन ना जाल्यार चलता. नुस्तें तेंचे ती ॲप डावनलोड करून ते आमी इंटग्रेट करून आमी ऑलरेडी हें गोवा इलेक्ट्रॉनीक सिस्टम तेंचे कडेन दिल्लें आसा. बाब रोहना कडेन हांवें मागला, तेजे डिपार्टमेंटा कडेन मागला, ऑन टॉप प्रायोरिटी आमकां हें करून दी. आमी टायमलायन हेजो 6 म्हयने घेतलेले आसा, दॅट विदीन 6 months इट वील बी ऑपरेशनल.
बाय बिफोर जानेवारी एंड नेक्स्ट इयर हें ऑपरेशनल इन ऑल द पंचायत आमी करपाक सोदता. हें ऑपरेशनल करता तेन्ना सेक्रेटरी आसून दी, क्लार्क आसून दी, पिवन आसून दी, when he is in the office, when he is out of the office, automatic recording जातले. Even workload कितें करता तेंय तितून ऑटोमॅटीक फीड जातले आनी आमकां कळटलें how much workload is there on a particular staff in that पंचायत. एक पंचायतीन चड लोड आसा, दुसरे कडेन चड लोड ना, आनी तेन्ना आमकां एक संदी मेळटली केन्ना जाय जाल्यार तांकां एक कडेनसून दुसरे कडेन व्हरपा वो ट्रान्सफर करपाक. कॉमन कार्डर म्हूण आमी केलें ट्रान्सफर करपाक, पूण हांवें खुबदां प्रयत्न केली, कंप्लेन खूब आहा म्हूण, पूण मागीर हांवें लास्ट टायमूय सांगलां डिमांड टायमा आमचेच मान्य आमदार बाकीचे येता, ना 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 तें करपा जायना, तेका मातशें थिंगा दवर म्हूण. अशें केल्यार जावपा ना. आमी हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड ही सिस्टम आमी जेन्ना फेशियल रेकग्निशन सिस्टम जेन्ना आमी हाडटले तेन्ना तरी हांव मान्य आमदारां कडेन मागतां की तेन्ना ते इन्फ्लुएन्स लावपाची वो प्रेशर घालपाचें करपा न्हू, बिकॉज समवे एक शिस्त हाडपा जाय. आनी जेन्ना एवरीथींग बिकम्स ऑन द इलेक्ट्रॉनीक सिस्टम सगळें मॉनिटर करपा मेळटा, कोणा मॅनिप्युलेशनाक चान्सूच मेळना, तेन्ना कोण केन्ना रिटायर्ड जाता हेंय आमकां पळोवपा मेळटलें, खूंय वेकेन्सी जावपाची आहा हेंय आमकां पळोवपा मेळटलें. दुसरो तेणें प्रश्न विचारलेलो आसा की जे कोण म्हणजे रिटायर्ड जाला ते उणे आसा काय ना. ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सिजन्सीज जे आमी म्हणटा, एकदां पंचायत सेक्रेटरी मेळना तेन्ना आमी ग्रामसेवक आहा तांकांय घातलेले आसा. थोड्यो वेकेन्सी ज्यो जाला आमी ऑलरेडी गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तांकां आमी बरयल्ले आसा, तेंचे कडेन आमी फॉवर्ड केल्ले आसा. आनी जेन्ना ते स्टेप्स घेतले ते कमिशन न्यू सेक्रेटरी घेतले आनी तेन्ना जे उणे आसा ते आमी भरती करतले. बिकॉज सर लास्ट असेंब्लीक आमी एक कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें आनी तेन्ना मान्य मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स केल्लें की आमी बायोमेट्रिक्स कंपल्सरी करून ते जाता फॉलो काय ना हेजेर पळयतले म्हणून. पण स्पिकर सर आतां मान्य मंत्र्यान जें उत्तर दिल्लें आसा की आमी AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्नायझेशन बायोमेट्रिक्स हाडटले आनी हेका 6 म्हयने लागतले अशें म्हणून तुमी सांगलेलें आहा स्पिकर सर. पण हितून आमचे 6-12 म्हयने म्हणजे 1 वर्स गेले स्पिकर सर. हांव मागता स्पिकर सर की हे जे फेशियल रेकॉग्नायझेशन बायोमेट्रीक मशीन आहा न्हू ते थोडे बेगीन इम्प्लिमेंटेशन करून तेजें इन्स्टॉलेशन करून बेगींतल्या बेगीन हे अटेंडन्स मॉनिटर करपाक हेल्प करचे. तशेंच जे आमचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन जे 20 पोस्ट ऑफ विलेज पंचायत सेक्रेटरीज जे वेकण आहा हे भरपाक जे सांगलेले आहा मान्य मंत्र्यान ते बी बेगीन घेवचे अशें हांव एक रिक्वेस्ट करता स्पिकर सर. स्पिकर सर तेणें बरो प्रश्न रेज केल्लो आसा. जे एश्युरन्स हांवें दिल्ले 6 म्हयन्या भितर करता, बायोमेट्रीक सिस्टम आमी इंट्रोड्यूस केली, बट इट वॉज लेफ्ट टू द रिस्पेक्टीव पंचायत. आमकां 191 पंचायत आसा, ते खरे ते स्टाफ फॉलो करतले, बायोमेट्रिक्स चलना म्हूण सांगतले, इंटरनेट कनेक्टिविटी ना म्हूण सांगतले, तें तेंचेर आसा. ही सिस्टम तेका लागून ही नवीन सिस्टम जे आमी इंट्रोड्यूस करता तशें कांय लागपा ना. एक सेंट्रलायज सिस्टम आसतली, HOD सारके डॅशबोर्डार आपल्या ऑफिसान कळटले, आमकांय ऑफिसान कळटले की हुंयचो सेक्रेटरी जाग्यार आसा काय ना, हुंयचो स्टाफ जाग्यार आसा काय ना, सांगला तशें वर्कलोड कितें आसा हें सगळें पळोवपा मेळटलें, मॅनिप्युलेशन करपाक मेळपा ना. तो सांगता तें सारकें न्ही की 1 वर्स वेस्ट जालें. 6 म्हयन्यान आमी घातलेले, बट दॅट बायोमेट्रीक सिस्टम मॅनिप्युलेशन. आनी ही सिस्टम एक हांव सांगपाक सोदतां इतली बरी आसा, ही सिस्टम जेन्ना चालू जातली म्हाका दिसता बाकीचेय सगळे डिपार्टमेंट ही आपणायतले. आसाम गव्हर्मेंटान आपणायला, तेलंगणा गव्हर्मेंटान आपणायला. फूल गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज इन ऑल द डिपार्टमेंट्स हॅव adopted this system. This is the latest system and सारकी it is a workable system. म्हणून 6 म्हयन्यान हांवें सांगलां तें बिफोर जानेवारी एंड ऑफ 2025 आय विल सी दॅट इट इज ऑपरेशनल. म्हाज्यो कितल्योश्यो मिटींग जाल्यो इवन विथ जेल, एक 2-3 मिटींग जाल्यो आनी तेणी आमकां स्पश्टपणे सांगलां वी वील मेक इट ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट 6 months. आनी तें हें सांगतना हांवें जे डिमांड्सा सांगलें तुकाय तें म्हत्वाचें आसतलें. पयलें आमी थोड्यो सर्विसीस आमी म्हणजे ऑपरेशनल करतले अबाउट 9 आनी टोटल 20 आसा 13
आनी मागीर ह्यो उरला त्यो सर्विसीस आनी 3 म्हयन्यांनी म्हणजे इन 9 months टायम there will be about 20 services in panchayat which will go online. So all this work is being done. ते हांव तुका मुद्दम सांगपाक सोदतां. श्री निलेश काब्राल. मंत्र्याचें उत्तर पळयतलो. एनेक्चर बी आनी एनेक्चर सी. एनेक्चर बी म्हाज्या मतदारसंघात एक पंचायतीक डबल चार्ज आसा सेक्रेटरीक आनी तसोच एनेक्चर सी हांव पळयतालो स्पीकर सर की ते कोणाक एक्शन टेकन रिपोर्ट 6 जाण थंय सस्पेंड वा तेंचें एक्शन अजुनूय चालू आहा. 2020च्यान चालू आहा स्पीकर सर, अजुनूय काबार जायना, एक जालो. दुसरी सायडीन 11 डबल चार्ज आसा. सो म्हाका दिसता हे ऑनरेबल मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवचे हे जे कितें आसा तेका 2020 जे आसा 2023 अशें करून जे सस्पेन्शन केलां तेका सोल्युशन कितें अशेंच दवरपाचें रिपोर्ट पेंडींग असोच 4-4 वर्सां दवरपाचो ओ केन्ना काबार जातलो सो दॅट दे कॅन बी रिइन्स्टेड ऑर टर्मिनेटेड सो दॅट दोज 11 पोस्ट वीच आर होल्डिंग एडिशनल चार्जीस दे कॅन बी गिवन टू सम ऑफ देम. दुसरी गोष्ट जी आसा स्पीकर सर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगता की आमी पळयता की 11 एडिशनल चार्ज आसा पूण BDOच्या ऑफिसान तुमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या ऑफिसान तुजे असिस्टंट डायरेक्टर पंचायतीच्या ऑफिसान डेप्युटी डायरेक्टर थंय तलाट सेक्रेटरी बसता. आय थिंक यू शूड प्रायोरिटायज टू गिव देम फूल चार्ज ऑफ दीस 11 पोस्ट फर्स्ट देन लूक इन टू इट. सो मातशें एश्युरन्स दिवचें की येस एनेक्चर सी केन्ना कवर जातलो आनी वेदर ही लूक इन टू गिवींग दीस रिलिव्हिंग दीस एडिशनल चार्ज बाय गिवींग चार्जीस टू पीपल हू आर सिटींग इन द BDO ऑफिस एडिशनल डायरेक्टर पंचायत एंड पंचायत सेक्रेटरीज. स्पीकर सर, हे जे डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग्स आसा ओन्ली देर इज वन केस वेर इट इज फ्रॉम 2020 बाकी 23 आनी बाकी सगळे 2024. सो डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग्स इदर वे टू कन्क्लूड ते डिले जावना. एकूच कडेन डिले जाला. देर आर मल्टिपल इश्यूज इनवॉल्ड आनी इफ आय मे टेल इन दीस ऑगस्ट हावस स्पीकर सर तेकाय खबर आसा एक्शन हांव घेवपाक लागलो तेन्ना हांव ट्रान्सफर सुद्दां सेक्रेटरी केल्ला तेन्ना मान्य आमदार सुद्दां मंत्री आसतनाय रिक्वेस्ट केल्लें कोणाक करपा जाय वा कोणाक करपा नाका म्हूण. लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट दीस. ब्लेम आमचेर येता म्हणजे कोण डिपार्टमेंट आनी रन करता तेजेर. मान्य आमदारान सांगिल्ले बगर आमी एकूय ट्रान्सफर करना आनी कोणा दोरीय मिडना. डिसिप्लिनरी एक्शन एज आय सेड देर इज ओन्ली वन केस विच इज ऑफ 2020. आय विल लूक इन टू दॅट. What is actually the issue? I have actually looked into that. There are so many other issues involved and other elements involved. तेका लागून ते मातशें डिले जाला. दुसरें तेजें म्हणणें आसा BDO ऑफिसान थोडे सेक्रेटरी आसा म्हाकाय खबर आहा तांकां कित्याक BDOन आमी बसयता. जेन्ना सिरियस कंप्लेन येता आनी चड कंप्लेन येता तेन्ना आमी तांकां BDOन बसयता. एक कुलिंग पिरियड म्हूण आसता आनी मागीर गरज तेन्ना आमी तांकां पंचायतींनी धाडटा. शॉर्टेज थोडीशी आसा. थोडे आमी रिक्रुटमेंटाकूय धाडलेले आसा टू द कमिशन. ऑल दीस हॅज टू बी अल्टिमेटली बॅलन्स्ड. रायट नाव द बॅलन्स इज वर्किंग वेल आनी सुदार हाडपा जाय तेजे सांगणे प्रमाणे आमी हाडटले. स्टार कमिशनर फॉर श्री कुश सिल्वा. सर क्वेश्चन नंबर 4C. 4C. Because sir, and data maglo for vacancies existing in GMC, Goa Dental College, IPHB. So data adit asana Goa Dental College सारके दिला म्हाका पण GMC, IPHB तेमी reservation category दाखयतना. So direct question is जालो there are vacancies म्हाका reply 228 vacancies are. So what are the reasons for having over 200 vacancies of teachers? So second question is teaching post for teachers. For example, one post for lecturer in surgery reserved for OBC, so 13 times advertised kela. 2 posts of lecturer in surgery reserved for ST, art party advertised kela. 2 posts of lecturer pediatrics reserved for ST, art party advertised kela. Answer reply mainly question number 11C dated 10th August 2023. Yes. What are the reasons for this post for reserve category are vacant and are we not getting candidates to apply for these vacancies? उत्तर जाय जाल्यार बेगीन प्रश्न विचार. सर ऑनरेबल मेंबरान जे विचारला आमी काही कडे गोवा डेंटल कॉलेज गोवा JMC आणि एंट्री लेवल लेक्चराचे जे पोस्ट आहा तुम्ही जे लिस्ट दिले तुम्ही पळयला की टोटल लिस्टाचे आमी तुमकां डिटेल दिल्ले आसा. हे आता आमी एडवर्टायज आमी जेन्ना करता आमकां योग्य तरेचे कॅन्डिडेट जेन्ना गावना तर आमी ते परत आमी एडवर्टायज करचे पडटा. आमचे कडेन पावर कसलोच ना ते डिरिजर्व करपाक.
ते डी रिजर्व आमी परत आमकां जर 1, 2, 3दा आमी कांय पोस्ट तुमी म्हटल्या की खूब फावट ते हे जाल्ले आसा ते कमिशन कडेन ते आमकां धाडचे पडटा ते डी रिजर्व करपाक आनी म्हणूनच स्पिकर सर आमकां जो फ्रेमवर्क ऑफ लॉ आहा ते फ्रेमवर्क जो क्रायटेरिया जो प्रिस्क्रायब केल्या ते क्रायटेरिया आमी जर फॉलो केल्यार तर वी डोंट हॅव द पावर विथ अस टू डू इट बट आय अग्री विथ यू ऑन वन एस्पेक्ट एज फार एज गोवा मेडिकल कॉलेज इज कन्सर्न आमी आतांच चर्चा करताले की एंट्री लेवल रुस्टर तो फायनलायज करपाची गरज आहा आनी हे सर प्रश्नकाल हांगा सोंपता येस शून्यवर श्री संकल्प बामणकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the fact that presently application under Dayanand Social Security Scheme, DSSS, those are eligible to avail benefit under both the scheme, that is DSSS and Grah Aadhar, to widow beneficiary till her youngest child attain 18 years of age are kept on hold. If a beneficiary who is already availing Grah Aadhar and now intend to apply for DSS under widow category, she is asked to cancel her Grah Aadhar even if her child is less than 18 years. Step government to take in this regard. Yes. That we have redesigned this scheme and you will get a reply tomorrow on demands. Thank you, sir. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of filmmakers from Goa, as Entertainment Society of Goa has failed to sanction funds under film finance scheme to Goan filmmakers, thus putting them in financial distress and resulting in loss of interest among talented Goan filmmakers to produce films. The step government will take to sanction the delayed proposal of filmmakers by providing adequate funds to ESG in this regard. Sir, सर दिला पयर इन्फॉर्मेशनाच्या एका येस 7 मेळटले तांगे पैसे. मांडा घाल सर दिला. श्री विरेश बोरकर. Attention of the House is drawn of landslide at Marutigad in Mala, triggered by heavy rains, which has resulted in the collapse of the retaining wall. The incident has raised concern. It poses a serious threat to the nearby temple and surrounding areas. It's calling attention asa. श्री वेन्स वेगस. Attention of the House is drawn as regards to locals, tourists and everyone approaching the underpass at Mercado Mall in Benaulim village due to the proposed culvert at the mall causing an accidental threat. The culvert is partially done and poses a huge threat of being that the department created a hotspot for accidents. We need to ensure that since the culvert is just approximately 40 meters to the underpass and the service road is also there, it is a direct accident zone. Department needs to look into the design, redesign, modify by ensuring that the culvert height is the same as the existing road and same as the existing culverts around. Speaker sir, wo jo culvert already discussed सर instructions दिला PC check करतलो. Thank you. Yuri Alemán. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards to 4,500 investors of Goa who had invested their hard-earned money in Karma Bhumi group of companies, Karma Bhumi Real Estate Limited and Karma Bhumi Infratech Realty, having its head office at Mathura in Uttar Pradesh. The said companies have cheated about 4,500 Goans and have committed a fraud of rupees 25 crores. The said companies had started business in Goa from March 2012 to March 2015 in the name of Karma Bhumi Real Estate Limited and had their offices on the first floor Ferrao Manor building, Kazivada, Ponda. The said company was bought by Mr. Pradeep Fatte and Niti Naik and had 300 Goan people as brokers of the said company. The investors have filed a complaint before the economic cell of Goa Police. However, there is no action till date. The government should take immediate action in the matter. Honorable Chief Minister, Magadista, tumchya Kastarano, he has raised this in the Parliament. It's a very serious issue. You have to make sure that these people and he is economic. Speaker sir, our economic cell up and itaka expedite करपाक लायता. Yes, Dr. Chandan Shetty. This is to bring to your urgent attention
due to the recurrent flooding which is happening at Nanoda Road. Yesterday in demands, I had spoken about the preventive measures to be undertaken. Today, a Kadamba bus which was trying to the flooded road has malfunctioned and halted in the mid of the road. I thank God because there were no school-going children in the bus. I also request the government to undertake a smart messaging system which informs the parent of the school-going children and the locals where flooding may occur in the next few hours. जी तारुलकर. पाऊस पडला आज. Speaker, sir, attention of the House is drawn of people of Goa due to alarming decline in cashew production. Despite being a major crop in the state, cashew production has seen a significant drop over the past few years. This decline has several impacts on the livelihood of people engaged in the cashew industry. The immediate step government intends to take in this regard. Director Agriculture and श्री दिलाया लोबो. श्रीमती दिलाया लोबो. Attention of the House is drawn as regards the students as well as the locals from Anjuna village that there is a shortage of Kadamba bus service in Anjuna Kaiswa village and the people face hardship to travel to Mapsa. The steps government intends to take and the time frame within which the Kadamba bus service will start in Anjuna Kaiswa village. रेस केला मान्य आमदारान तिंगा KTC बसीचो रूट नाच दॅट इज द प्रायवेट ऑपरेटर बट एक रिक्वेस्ट येयल्लो आसा पूण तो रिक्वेस्ट आतां येयल्लो आसा पूण वी कॅनॉट कन्सिडर दॅट टील वी गेट मोर बसीस आमच्यो आसा थिंगाच बस्यो ना येता तेन्ना बस्यो येता तेन्ना आय विल कन्सिडर डॉक्टर दिव्या राणी. Speaker, sir, there's fear and anxiety in the minds of people of Sattari as there has been severe flooding reported in Keri village of Sattari Taluka due to incessant and heavy rains over the last couple of hours. Excess water from the dam is released into the Valvanti coupled with the rains has caused overflowing of Valvanti into the streets, agriculture fields and houses and shops of the residents in Keri village, especially Goteli number 2. And at the same time, increased level of Madai river also is causing flooding in Valpo, in the municipality and in the adjacent villages. Life in Sattari has come to a complete standstill due to the floods as most areas have been inundated with water. Students from Sattari have missed important exams as the water levels have been continuously rising, making impossible for them to travel on the road or even from their houses. There's no power at many of these places. It's disturbing to see the visuals as on top of that, the IMD has again issued a red alert for Goa today. So I request Honorable Chief Minister, Honorable Minister of Water Resources and Honorable Minister for Disaster Management to kindly take immediate action to protect the lives and livelihoods because it's a very serious situation right now. So, Yes, calling attention, Sri Pramin Shet. I just want to make a small reference to this. कालच्यान खूप पावस पडटा म्हणजे नॉर्थाक आणि विशेष करून महाराष्ट्रातल्या काही भागांतल्यान आणि त्यामुळे टिळारी जे आसा पळय थंय उदक खूब भरिल्लें आसा आणि उदक ऑफकोर्स दारां बी उगडपाचें तें कांय ना पूण देर इज अ हेवी फ्लो ऑफ वॉटर आमचे सगळे इंजिनियर नॉर्थाक जे आसा पळय न्ही ते सगळे एक लोकेशनाचे आसा टू सी द लेवल ऑफ वॉटर आणि वेर एवर पॉसिबल जे जाग्यार कितें उपाय करपाक जाता तो उपाय करपाक तांकां सांगिल्लें आसा ओके श्री प्रवीण शेट कॉलिंग अटेंशन मेन्शन कर प्रवीण शेट मेन्शन कर Speaker, sir. Sir, attention of the House is called to old fabricated bridge between Sekerim and Gorzuya village, which has deteriorated and thus hindering users. It may collapse at any time. Hence, the steps government has to take. Steps government has to taken to replace the same. Mukhyamantri. Speaker, sir, there exists a narrow metal footbridge across the rivulet located at the Sikeri, connect village Maim of Maim constituency and the village Khorjuem in Aldona constituency. The approach to bridge are existing bunds of the field. It is owned privately. It is learned that the footbridge was constructed as a metal footbridge by the local representatives with the help of mining companies operating in the vicinity. It is a claim by the local debt
on an average up to the 100 two-wheelers and make use of this footbridge across the rivulet to reach the Khorjue. Over the period of time, the footbridge of the metal footbridge is due to the constant exposure to the saline water started to show the signs of corrosion so much so that after the couple of years, the steel beams and used to be pierced on this footbridge and were totally reduced to the fraction of this original size, thus rendering this footbridge unsafe for the use of pedestrians and two-wheelers. Citing the dangers, the footbridge was closed for the public by the virtue of order number 23-6 Bicholim MAG 2019-2804 dated 15/7/2019 issued by the District Magistrate, North Goa. In spite of having the proper bridge at a Poira Khorjue constructed by GSID at a distance of around 1.40 kilometers from the location of the footbridge, the people continue to make use of this dilapidated footbridge, ignoring the danger involved in defying the government's directives. Considering the demand from the locals and Honorable MLA, the proposal for the reconstruction of the said steel bridge will be take up subjected to the availability of land. स्पीकर सर, हो जो प्रश्न आसा सर, हो दोनूय गांव सिकेरे आनी गोळजे म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल MLA कालूस हे शेजारी असल्या कारणान आमकां हे दोगांकूय खूब क्रुशियल आनी इम्पॉर्टंट आसा. स्पीकर सर, हो जो गांव आसा ते दोनूय गांव लागीं आसल्या कारणान ह्या गांवांतले लोक हेवटेन तेवटेन वचपाक खूब सुविस्कर आसा. जरी ब्रिज आमकां आसा 1.5 किलोमिटराचेर जो ब्रिज बांदलेलो आसा आमच्याच गव्हर्मेंटान, तो ब्रिज आमी यूज करूं शकता. पण एखाद्या 100 मिटराच्या डिस्टन्सान आमी एका गांवांसून दुसऱ्या गांवांत पावता. खोर्जुयाची भुरगीं आमच्या मया येतात शाळेंत, स्कुलाकूय येता आनी हो खूब सुविस्कर असो ब्रिज. पयलीं जो फूड ब्रिज कंपनीन बांदलेलो, पयलीं ते लाकडी पूल बांदताले, त्याच्या नंतर कंपनीन फॅब्रिकेट करून बांदलो आनी खरोच आयज ती गरज आहा. स्पीकर सर, तर एक्सेस आहा दोशी वाटेनसून येवपाक आनी भायर काडपाक, म्हणजे गोरजुया वाटेनसूनय एक्सेस आहा, आमच्या मया वाटेनसूनय एक्सेस आहा. फक्त ती बारीकशे जे रिवुलेट आसा तेजेर एक बारीकसो ब्रिज बांदपाक जमिण्यो आसा. स्पीकर सर, थंय जमनीचे कांय प्रॉब्लेम ना. जर आमकां गव्हर्मेंटान जर हेल्प केलें जाल्यार हो ब्रिज बेगींतल्या बेगीन जावंक शकतलो. आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें एकदां, ऑनरेबल आमचो मेंबर कालूस आनी आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें अलॉंग वीथ PWD ऑफिशियल्स आनी फिजिबिलिटी बरी आहा थंयसर. त्या फिजिबिलिटीचेर आमकां सर बारीकसो एक जर ब्रिज NOC दी दोशी वाटेंतल्या लँडाची आसा. स्पीकर सर, दी मरे PWD. PWDन सर इन्स्पेक्शन केल्लें आसा, फिजिबिलिटी आसा म्हणून तेंच्यांनी रिपोर्टूय दिल्लो आसा. आमकां फक्त इनिशिएट करपाक जाय. स्पीकर सर, फिजिबिलिटी आसा सगळें आहा, फक्त लँड ओनर आहा पळय न्ही हेंच्यांनी इरिवोकेबल NOCs दिवपाची गरज आसा. कित्याक थंयच्यान 1 किलोमिटर 1.40 किलोमिटर्साचेर आमी व्हडलो ब्रिज बांदला, 4 व्हिलर सगळे वचूं शकता. बट तांचें म्हणणें 1 किलोमिटर आमी परत गाडी घेवन आमकां रावंड मारचो पडटा म्हणून हो बांद. तरी सुद्दां म्हणजे कन्सिडरींग आमी फूटब्रिज बांदपाची तयारी आहा, बट गव्हर्मेंटाक सदांच फूटब्रिज बांदता आसतना दोशी वाटेंतल्या NOCची गरज आहा. पयर स्पीकर सर हांवें एक पेपरार पळयल्लें तशेंच तुमच्या काणकोणा एक म्हणजे हांवें मागीर चवकशी केली की थंयच्यान म्हाका सारकें कळ्ळें की अर्द किलोमिटराचेर म्हणजे अक्षरशः 1/2 किलोमिटराचेर नवीन ब्रिज आहा, तरी लोक ती एक हें घातला म्हणजे लाकडी हे घातल्यात आनी तेजे वयल्यान चलून वयतात आनी दाखयतना पिक्चर दाखयता की हे लोक 60 वर्सां जाले अशेंच वयता म्हणून. म्हणजे एकदां रियल पिक्चर कितें आहा पळय हो चवकशी केल्या उपरांत कळटा. म्हणजे ते फक्त एक अर्दो किलोमिटर रावंड मारचो पडटा म्हणून ते लाकडी हेज्या वयल्यान वयता. हांवें मुद्दामून पिक्चर पळोवन चॅक केल्या सुद्दां म्हणजे लोक रिस्क घेता म्हणून म्हाजें म्हणणें तरी सुद्दां म्हणजे आमदारांची भावना कन्सिडर करून म्हाजो PWD इंजिनियर ऑलरेडी आयला, तेजे कडेन सकाळीं हांवें चवकशी केल्या. तेणी इरिवोकेबल NOC म्हणजे फ्रॉम द खोर्जुवे आनी तुजे सायडींतल्यान दिली जर तुवें जाल्यार आमी फूटब्रिज बांदता. स्पीकर सर, हांव एकूच सांगपाक सोदता स्पीकर सर की आमी जेन्ना जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें आमच्या बरोबर त्या भागांतले शेतकारी आसले आनी दे वर हॅपी टू गिव दॅर लँड. म्हणजे जर ब्रिज जाता दिता म्हळ्यार प्रश्न सुटलो न्ही रे. चड व्हडल्या ब्रिज म्हणजे हेवी व्हेहिकलाक ना जाल्यार एक 4 व्हिलर तरी पास अप जावपाक जाल्यार NOC दिलो प्रश्न सुटलो न्ही.
श्री कार्लोस हेरेरा. घेता स्पीकर सर, आम्ही NOC घेता. थँक्यू. Honorable Speaker, the NOC आम्ही meeting गेलो तेन्ना there was a proposal for reconstruction of the same footbridge. Our Honorable MLA had said that another place he wanted, but there was a problem because of this CRZ, mangroves and all that. In this same place, I can give you the NOC on my side, Kurzweil side. दोघी जण yes, yes. I have no problem. I am saying this amount direct. Next, calling attention, Shri Uriel Limon. Because I would like to call the attention of the Honorable Minister of the House is called to the massive landslides in Wayanad in Kerala, where hundreds of lives were lost in the devastation caused to houses, environment and animals. Similar landslides have taken place in other parts of India. Goa too is experiencing similar incidents. Unplanned and excessive development in ecological sensitive areas in both districts of Goa, including Darbandora in the Western Ghats, are prone to such landslides. The steps the government has taken in the matter. Minister. Speaker, sir, I stand to reply to the calling attention raised by Honorable Leader of Opposition, Mr. Uriel Limon. Speaker, sir, the Wayanad district of Kerala, which is a neighboring state of Goa, unfortunately experienced a massive landslide causing several deaths and injuries. Goa SDMA has conveyed condolences and willingness to support for landslide relief efforts in Wayanad, Kerala to respective collector of the affected district via email. The Landslide Atlas of India, prepared by National Remote Sensing Center, ISRO, Hyderabad in February 2023, had ranked the North and South Goa district of the state as 111th and 121st rank respectively regarding to the exposure to landslides among the 147 landslide-prone districts of the country. The Wayanad district of Kerala state has been ranked 13th as per the report prepared by ISRO. Significant causes of landslides are heavy rainfall, steep slopes, and certain landforms like cliffs and valley sides, earthquakes, and volcanic eruptions. As per the information provided by Town and Country Planning Department, no development is otherwise permitted in ecological sensitive areas such as hilly regions having slopes more than 25%, low-lying paddy fields, Kazan lands, forest lands, mangroves, etc. Speaker, sir, whenever any infrastructure development requires to be taken up through these areas, the same has to be taken up only after obtaining necessary approvals from concerned authorities which are capable of assessing the pros and cons. Necessary permissions are to be obtained for hill cutting or filling of low-lying land, wherein sufficient measures are taken to do the same in systematic manner. For road infrastructure or other infrastructure, development projects, etc. Necessary alignment, site planning is to be finalized so as not to affect such ecological sensitive areas. Both the collectors are empowered to take actions against illegal hill cuttings under Section 33 of the Goa Land Revenue Code, which provides the collector with broad powers to manage land issues, including taking necessary action to prevent and rectify illegal activities such as hill cutting, ensuring that land use complies with legal and environmental regulation. The revenue authorities are taking timely action on such issues whenever reported. Government has identified and mapped the landslide-prone areas in both North and South Goa districts, and same has been incorporated in the state and district disaster management plans. The nature of landslide incidents occurred previously in Goa did not cause urgent displacement of families. In case of emergencies, government has constructed 11 multi-purpose cyclone shelters, 4 in the north and 7 in the south, with all basic facilities for providing temporary accommodation to the disaster-affected victims whenever required.
Additionally, the government has identified 259 schools and 132 community halls and emergency centers in both North and South District with all basic facilities. Training has been provided to local authorities through GPAT. Speaker, sir, the state of Goa has witnessed at least 15 number of minor to medium level landslide incidents including the landslide at Anmod Ghat area of Darbandara, causing blockage of national highway due to debris. However, timely action was taken by SDMA through fire and emergency services and PWD to clear the debris for avoiding any inconvenience to the public. For any complaints related to disaster management, the public can contact State Emergency Operations Center, District and Taluka level control rooms, which is functional 24/7. Extension of emergency response service system, dial 112 for disaster emergencies, and people can use such a mobile app. 400 Apda Mitras, including 70 Apda Sakshis, has been trained to tackle the disaster at the time emergencies such as flood, cyclone, drowning, earthquake, landslide, fire, tsunami. Government has also signed an agreement with National Disaster Response Force, Pune, to call at the time of emergency situation. Hence, I assure all the honorable members of legislature that State Disaster Management Authority is fully geared up to tackle any disasters occurred in the state. Speaker sir, आज जो issue आमी जो calling attention and raise केला, it's a very important issue, and I share the grief of these जे मेले इथे. Wayanad 250 लोग मेले, 1,000 have been rescued, and they say about 190 are missing. Speaker sir, हे जाल कित्याक पाऊस चड पडो, major landslides जे जाले, they rocked the mountainous terrain surrounding Mepadi in Wayanad district. Ada Odeshi people lost their lives, 100 more are suspected to be trapped and several injured. It's because climate scientists they have warned us of something of the warming up of the Arabian Sea. Because this is leading to a formation of something known as a deep cloud system. This is the climate change, a new phenomenon that is happening. And this is basically resulting in heavy rainfall in a short time of a frame. Because this chart Goa's rainfall, I will pass it on the Honorable Chief Minister. In the month of July, if you see, it was 1831, 1187 in 22, it has reached 2013. So this is increasing. It's because आमचे जे वायनाडान जे जाल्ले ते प्रोफेसर गाडगिलान एक रिपोर्ट केल्लो, and he had sent it to the Ministry of Environment and Forest. And in his report, he had said that the Western Ghat they are a very old ecosystem, and this ecosystem needs to be protected, and it should be given a biodiversity hotspot to protect the Ghats. And that's because म्हाका दिसता त्या वेळार कस्तुरी रंगन कमिटी म्हणून आनी एक कमिटी केली, and basically गाडगिल्यागे जो रिपोर्ट आहलो हे म्हाका दिसता हुंय हांवें हाती दवरलें, आनी कस्तुरी रंगनाचो जो बॅलन्स रिपोर्ट आहलो वॉज एक्सेप्टेड. बिकॉज क्लायमेट चेंजाचे जेन्ना आमी चोयतना टुडे द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया swiftly took the name of changing the name of Ministry of Environment and Forest to the Ministry of Environment and Forest and Climate Change. This is the new phenomena. Because I don't know, as if just the climate change now change kelya, does that stop changing our climates? Because a systematic change seems to be happening. And before weather it was warm in the Bay of Bengal. It is reversed now. It's warmer now in the Arabian Sea. And this pattern, so in the last 5 years, there seems to be a change. Arabian Sea is warming up at a higher pace, and extreme weather conditions are noticed. And we have also observed that there are 2 extremely severe cyclones in the Arabian Sea in the last 5 years. Edge kids are because edge effect goya jata. Extreme rain, jo chod paus pota in short duration. And this makes the soil
to act as a liquid. Although it is solid, it acts as a liquid. And we have experienced this during the liquefaction process. And this happened, although it happened on a very small scale, but it has also happened in Goa. Presently, Speaker sir, we have got more than 50% of our surplus of our rain versus the historical averages. Speaker sir, what happened in Wayanad, why it will not happen in Goa? I believe that we are also a whisker away. We need to wake up. Je Mukhyamantri poer sangtalo man-made disaster mo. We are also heading towards a man-made disaster. Especially, Speaker sir, unplanned development zoritor ami Western Ghata korpak gele with 3 linear project. We have to approach this very, very cautiously. And that's because sir, je दोन village आले, एक Mundakal आणि Churmala, they have been completely washed away. Bridge collapse zale and the rescue operations are hampered. Wayanad yen destruction pad zala because eje 2011 report aillo Gadgilacho. He had said, and he was there. Aaj tegelo interview sokan choitalo on NDTV. He had said that you keep checking je balance illegal construction jata hai, hill cutting jata hai, ejer mati pade hati weak jata. Wayanad, I believe, is a case study for the environment versus development formula. Speaker sir, development jo pade hai or sustainable jawpak jai. We cannot just keep up with the climatic changes. And ye je short and more intense monsoons, it comes with a cloud burst type of a phenomenon. I think in Sikkim also today there was a cloud burst. And this leads to the loosening of the soil. And this causes landslides and floods. Speaker sir, Magadista, was Wayanad a man-made strategy, or was it caused due to nature's fury or man's greed is something that we need to really debate upon. In Wayanad, the tourism industry, that man's greed, trees pade, they have erected pillars to hills to strengthen newly built cottages. Stability of hills got compromised. Speaker sir, no study was done on the carrying capacity. Suresh Prabhu, jo Magadista, his advises the Honorable Chief Minister also. And to going to Zaoi, he himself has said that Goa's carrying capacity needs to be looked upon. Speaker sir, giant swing, Zala, drilling of deep holes, hill cutting, this also strengthening aspect jai soila che hui na hui pad jata. Speaker sir, 75% Gadgilan with regards to Goa, NA report dillo. 75% of our Western Ghats are classified as ecological sensitive, and they are classified into 3 parts, in high, medium and low sensitive. Magadista, in Wayanad, there was also illegal rock soil coring zatale. And what is this illegal rock soil coring? Ye janna jata, Speaker sir, today a lot of aerosol, India today is called the aerosol capital of the world. This is another shocking thing, that when the aerosol in the atmosphere is high, I believe that because a lot of disturbances happens with the ecological balance, resulting in disasters like Wayanad. And tinga jenna expansion zale. Tinga kon mele aaj, Speaker sir, businessman mel nahi. Tinga gorib lok, tea owner, je tinga kaam kotale. Tenka tinga hui na hui, they have lost their lives. Speaker sir, aaj zoritor paperache choilar, a study by Bangalore is very important for you because of your smart city also. Study based by a Bangalore-based company called C-Step. They have said that the rising sea levels under climate change scenarios may force cities like Panjim to lose up to 10% of its land. 10% smart city sold. Panje aspana. Speaker sir, Magadista, because the rainfall here, there's a rise of 75.5%. So there's some scientific data. We need to reevaluate Jai Goyan Jatta in the name of development. We need to plan. We need not go into any unscientific development with this age of climate change and global warming. You have mentioned about ISRO. ISRO has said that North Goa and South Goa, both are landslide prone. They have warned you. I believe, Speaker sir, disaster management and tuge ijana te uloina aw sodan munta disaster management itself is a disaster. Aaj, for instance, per day Paroda gawan, Speaker sir, jenna disaster, there is a heart patient and they had to carry him and take him there.
आम्ही people were carrying him, took him to the hospital. He suffered a heart attack. Jam. केपेचो रस्तो जाम, मोडगोचो रस्तो जाम. How to call you? Disaster management is a disaster. Because at the end, I would say, if Goa will not remain in storybooks, हे एक म्हाका दिसता जेन्ना आमगेले जावं मुखेलमंत्री गे नातू तेजे मुखार जे जनरेशन दे मायट से अ पोयम मे बी इवन माय ग्रैंडचिल्ड्रन मायट से बिकॉज वन्स अपॉन अ टाइम इट वॉज अ लँड ऑफ सन सँड ट्रीज तो मोर अबाउट बीचेस बियॉन्ड बीचेस ऑपोजिशन लिडर खूप जाण उलोवपाचे आसा म्हणजे हांव कंटिन्यू मागीर करूया बट इट हॅज टर्न्ड इनटू एन एरिया ऑफ लँडस्लाइड सभागृहाचे कामकाज 2 मिनिटांनी वाडयता वी हॅव टू ॲक्ट नाव येस सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता